Abu Kobaradi. Naman Maria Pemberley, so we today sang a dance, then we take to Sedeo, and it's a day for the Jokusi changes. God bless me at Jesus. Naman Maria Pemberley, so we today sang a dance, then we take to Sedeo, and it's a day for the Jokusi changes. And there was so good morning, Zalo. Naman Maria Pemberley, so we today sang a dance, then we take to Sedeo, and it's a day for the Jokusi changes. भगवंती देवाचे माये अमावस्यत विनंती कर प्रार्थया येशू मी आपुयान बरी कपा दिल्यावरवी तुझ्या पुता ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जण झाल्या त्याच्या कष्टाने कुर्चावरवी जीवनपणाच्या आनंदात आम्ही पावसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने बोध म्हणून आम्ही मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सम्या मारी पाहता आमेन महिमा बाप्पा कण पुता कण पवित्र आत्म्या महिमा बाप्पा आणि पुता कण पवित्र आत्म्या महिमा बाप्पा कण पुता कण पवित्र आत्म्या राखून बुडव्याकडे मागणे देवाकडल्या बुडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे दयेन म्हाका दिलाय तुझे तब्येत म्हजी मोत उजवडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन ससनाचो विशय दी तांकां येसम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फंकून दी समाधानांत विशय घेवन दिता आमेन तुमकां सगळ्यांक मोगाचो स्वागत आतां आमी मानाच्यो वाती वांटतेल्या पयल्यान मोड्दोम दिल्ल्यांक वाती आमी दितावो लिस्ट व्हडली आसा त्या देखून दोगां जाणां वाचतात पयले आमचो फिरगज कौलिक मंडळीचो उपाध्यक्ष श्रीमान राजेश डिसोजा ताचे उपरांत फिरगज मंडळीची कार्यदर्शी संध्या लिडिया डिसोजा ताचे उपरांत प्रायोजक स्पॉन्सर्स ती लिस्ट वाचता संयोजक आयोगाची संयोजकी श्रीमती अनिता डिसोजा नडीबैल वात नांवां सांगता आसतना तुमी येवन वात काण घेवची बोरकला वाडो जेरोम डिसोजा बोरकला जोसेफ डिसोजा मंजोटो पाउलिन टेलिस बोलंतकोडी इनस डिसोजा मंजोटो बेर्नाड डिसोजा दैगोली लीना डिसोजा दैगोली मार्सेल डिसोजा बोरकला फ्रांसिस डिसोजा बोरकला आल्बर्ट डिसोजा बोरकला मार्सेल डिसोजा बोरकला ग्रेटा डिसोजा दैगोली रोनी डिसोजा बोरकला अपोलिन टेलिस बोरकला जॉन डिसोजा बोरकला रॉबर्ट टेलिस इरोडी रॉबर्ट टेलिस Irodi, Rajesh D'Souza Borkala, Rita Montero Daigoli, Martin D'Souza and family Irodi, Gracie Montero Daigoli, Henry Montero Daigoli, Prakash Sandhya D'Souza Daigoli, Felix Severin D'Souza Daigoli, Cecil Ferrao Borkala, Hilda D'Souza and family Borkala, Celestine D'Souza Pilikonda, Robert D'Souza Irodi, David D'Souza Bolantagodi, Mercin Tellis Bolantagodi, Baptist D'Souza Manjoto, Francis D'Souza Irodi, John Montero Daigoli, Ivan D'Souza and family Borkala, Rosario D'Souza Irodi, Felix Tellis Borkala, Ronnie Vegas Daigoli, Chandraprabha Borkala, Nima D'Souza Daigoli, Michael Lavina Swidel Daigoli, Agnes D'Souza Irodi, Mary Nirmala Irodi, Nitesh D'Souza Borkala. Kadambar Vado, Felix Joseph D'Souza Kadambar, Daniel D'Souza Kadambar, Lily D'Souza Kadambar, Sharmila D'Souza Kadambar, Sunil D'Souza Kadambar, Victor D'Souza Moratane, Mary Montero Kadambar, Richard D'Souza Kadambar, Salvador D'Souza Kadambar, Victor D'Souza and family Kadambar, Ravish Kiran Kadambar, Yesu Nimisha Kadambar, Siona Leona Kadambar. Kalimanjawado, Richard Cotina and family Jankala, Lenson Jankala, Vincent Cotina and family Kalimanja, Natalia D'Souza Baja,
ವಿಲ್ಮಾ ಅನಿಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೌಡುಗೋಲಿ, ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ತೋಕೆ, ವಾಲ್ಟರ್ ಮೊಂತೆರೋ ಕಲಿಮಂಜ, ರಾಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜಾ ತೋಕೆ, ವಿಲ್ಮಾ ಮಿನಿಜಸ್ ತೌಡುಗೋಲಿ, ಹೆನ್ರಿ ಮೊಂತೆರೋ ಚಂಕಲ, ಎಡನ್ ಆರೋನ್ ಚಂಕಲ, ವೆರೋನಿಕಾ ಡಿಸೋಜಾ ಬಜಾ, ಗ್ರೆಗೋರ್ ಡಿಸೋಜಾ ತೋಕೆ, ರೂಫಾ ಡಿಸೋಜಾ ತೋಕೆ, ಫಿಲಿಪ್ ಲೋಬೋ ನಡಿಬೈಲ್ ಮಜಾಲ್, ರಿತೇಶ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮಡಿಕಾ, ಲಾರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿನ ಜಂಕಲ, ಹಿಲ್ಡಾ ಡಿಸೋಜಾ ಜಂಕಲ, ಫಿಲಿಪ್ ಅನಿತಾ ಕೊಟ್ಟಿನ ಜಂಕಲ, ರೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೇಮ ಕೊಟ್ಟಿನ ಬೋರ್ನೋಡಿ, ರೀಟಾ ಡಿಸೋಜಾ ಬಜಾ, ಕೊಸೆಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ತೋಟ, ಶನಿಟಾ ವೇಗಸ್ ತೋಟ, ಫಿಲಿಪ್ ಕೊಟ್ಟಿನ ಜಂಕಲ, ವಿಲಿಯಂ ಡಿಸೋಜಾ ತೋಕೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಮೊಂತೆರೋ ಕಲಿಮಂಜ, ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ತೋಕೆ, ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಡಿಸೋಜಾ ತೋಕೆ, ಅಲ್ಫೋನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ತೋಕೆ, ಡೆಲ್ನಾ ಡಿಸೋಜಾ ಬಜಾ, ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಡಿಸೋಜಾ ಕಲಿಮಂಜ, ಡೋಲ್ಪಿ ಡಿಸೋಜಾ ಸುನ್ನಂಗಾಲ, ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಡಿಸೋಜಾ ತೋಕೆ, ಫಿಲೋಮಿನಾ ಮೊಂತೆರೋ ಬೋರ್ನೋಡಿ, ರೋಮನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಬಜಾ, ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅನಿತಾ ಜೈಸನ್ ಮಡಿಕಾ, ಪಿಯಾಟ್ ಮೊಂತೆರೋ ಬಜಾ. ಕಲಿಯೂರ್ ವಡೋ, ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಕೋರಿಕಾರ್, ರೋಷನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಕಲಿಯೂರು, ಲಿಲ್ಲಿ ಡಿಸೋಜಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಲಿಯೂರು, ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಎಲಿಯಾಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮಡಕ, ಆಂಟೋನಿ ಡಿಸೋಜಾ ಸಿಂತಾಜೆ, ಡೊಲ್ಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇಸಿ ಡಿಸೋಜಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಲಿಯೂರ್, ಫಿಲಿಪ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ವೀರಾ ಕುಟಿನ್ನ ಪರ್ನಕಜೆ, ಅಶೋಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಮಾ ಡಿಸೋಜಾ ಪರ್ನಕಜೆ, ಪ್ರವೀಣ್ ಡಿಸೋಜಾ ಪರ್ನಕಜೆ, ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿಸೋಜಾ ಕೊಲ್ಲೋಡಿ, ವಿಲ್ಮಾ ಡಿಸೋಜಾ ಕೊಲ್ಲೋಡಿ, ವಿವಿಯಾನಾ ಡಿಸೋಜಾ ಕೊಲ್ಲೋಡಿ, ಡೆಲ್ಫಿನ್ ಮೊಂತೆರೋ ಬಾಂದೋಡಿ, ಅಲ್ಫೋನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಾಂದೋಡಿ, ಲೂಯಿಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಪರ್ನಕಜೆ, ಜೆಮ್ಸಿ ಡಿಸೋಜಾ ಬಾಂದೋಡಿ, ರೋಷನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಬಾಂದೋಡಿ, ರೀನಾ ಡಿಸೋಜಾ ಬಾಂದೋಡಿ, ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಬಾಂದೋಡಿ, ಪ್ರೇಮ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಪೆರಾವೋ ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ, ಲಿಯೋ ಸವಿತಾ ವೇಗಸ್ ಕೊಣಿಲ, ಸೋನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋನ್ ವೇಗಸ್ ಕೊಣಿಲ, ಅನಿಲ್ ರೋಷನ್ ಪರ್ನಕಾಜೆ, ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಬಾಂದೋಡಿ, ಜೋಸೆಫ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಾಂದೋಡಿ, ಶನೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶರಣ್ ಬಾಂದೋಡಿ, ಮೇರಿ ಡಿಸೋಜಾ ಬಾಂದೋಡಿ, ರಾಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಲಿಯೂರ್, ಅನಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಲಿಯೂರ್, ಜಾನ್ಸನ್ ಮಸ್ಕಾರಿನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಲಿಯೂರ್, ರಾಬರ್ಟ್ ಅಗೋಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಸಿಂತಾಜೆ, ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ವೀರಾ ಡಿಸೋಜಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಲಿಯೂರ್, ಜಾರ್ಜ್ ವರ್ಗೀಸ್ ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ, ಫಿಲಿಪ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಕೊಮ್ಮೆ, ಪ್ರವೀಣ್ ಹೆಜಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಕಲಿಯೂರ್, ಜಾನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಕೋರಿಕಾರ್, ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರೀಮಾ ಡಿಸೋಜಾ ಕೋರಿಕಾರ್, ಫಿಲಿಪ್ ಡಿಸೋಜಾ ಕೋರಿಕಾರ್, ಪ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರಮೀಲಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕೋರಿಕಾರ್, ಥೋಮಸ್ ವೇಗಾಸ್ ಇಟ್ಟಬಾಗಿಲು, ಸ್ವೀಡಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರನೀಟಾ ವೇಗಾಸ್ ಇಟ್ಟಬಾಗಿಲು, ಪ್ರಿನ್ಸ್ಟನ್ ವೇಗಾಸ್ ಇಟ್ಟಬಾಗಿಲು, ಮೆರ್ಸಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮರತಡ್ಕ, ಮಗ್ದಲಿನ್ ಮೊಂತೆರೋ ಇಟ್ಟಬಾಗಿಲು, ಜೆರೋಮ್ ಏಲಿಯಸ್ ಫೆರೋವೋ ಕಲಿಯೂರ್, ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್ ಫೆರೋವೋ ಕಲಿಯೂರ್, ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೋರಿಕಾರ್, ಸಿಸ್ಟರ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ, ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರೆಸಿಲ್ಲಾ ಕಲಿಯೂರ್. ಕೆದುಂಬಾಡಿ ವಡೋ, ರೊಸಾರಿಯೋ ಡಿಸೋಜಾ ಕೆದುಂಬಾಡಿ, ಜುಲಿಯಾನಾ ಡಿಸೋಜಾ ಕೆದುಂಬಾಡಿ, ಲ್ಯಾಡಿನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೆದುಂಬಾಡಿ, ಹಿಲ್ಡಾ ಡಿಸೋಜಾ ಕೆದುಂಬಾಡಿ, ಆಂಟೋನಿ ಡಿಸೋಜಾ ಮುಡಿಮಾರ್, ಸಲ್ವದೋರ್ ಡಿಸೋಜಾ ಕೆಡುಂಬಾಡಿ, ಸ್ಟೀವನ್ ಶೈನಿ ರೀಮಾ ಮುಡಿಮಾರ್, ಹೆಲೆನ್ ಲೋಬಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮುಡಿಮಾರ್, ಚಾರ್ಲ್ ಕೆದುಂಬಾಡಿ ಪದವ್, ಅಂಚಲಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಕೆದುಂಬಾಡಿ, ಮೌರಿಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಕೆದುಂಬಾಡಿ, ಇನಾಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮುಡಿಮಾರ್, ಸುನೀತಾ ಡಿಸೋಜಾ ಮುಡಿಮಾರ್, ಅವಿನಾಶ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮುಡಿಮಾರ್, ಅಶ್ವಿತ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮುಡಿಮಾರ್, ಬೆಜಿಲ್ ಮೊಂತೆರೋ ಕೆದುಂಬಾಡಿ. ಕೊಡ್ಲಮಗೂರ್ ವಡೋ, ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಕಾಪಿಕಾಟ್, ಲಿಲ್ಲಿ ಡಯಸ್ ಕೊಡ್ಲಮಗೂರ್, ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಪೌಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಕೊಡ್ಲಮಗೂರ್, ಥೋಮಸ್ ಮೊಂತೆರೋ ಬಗಂಬೀಲಾ, ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ ಮೊಂತೆರೋ ನೆಕ್ಕಿತಲ, ಎಲಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ನೆಕ್ಕಿತಲ, ಸಿಸಿಲಿಯಾ ಡಿಸೋಜಾ ನೂಚಿ, ಬೆರ್ನಾರ್ಡ್ ವೇಗಾಸ್ ಗೋಯದಬಡಪು, ಲೂಸಿ ಮೊಂತೆರೋ ಬಗಂಬೀಲಾ, ರಾಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜಾ ಕೊಡ್ಲಮಗೂರ್, ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಡಿಸೋಜಾ ನೆಕ್ಕಿತಲ, ಡುಲ್ಸಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಕರುಮಗೂರು, ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಕೊಡ್ಲಮಗೂರ್, ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿಸೋಜಾ ಕೊಡ್ಲಮಗೂರ್, ಸಿಸಿಲಿಯಾ ಡಿಸೋಜಾ ನೂಜಿ, ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಕೊಡ್ಲಮಗೂರ್, ಬೆನಡಿಕ್ಟಾ ಡಿಸೋಜಾ ಕೊಡ್ಲಮಗೂರ್, ಲಾದಿನ್ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಕೊಡ್ಲಮಗೂರ್, ಡೆನಿಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೊಡ್ಲಮಗೂರ್, ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಕೊಡ್ಲಮಗೂರ್, ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಫೆಲ್ಸಿ ಡಿಸೋಜಾ ಕೊಡ್ಲಮಗೂರ್, ಮೌರಿಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ನೆಕ್ಕಿತಲ, ನವೀನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಬಗಂಬೀಲಾ, ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಕೊಡ್ಲಮಗೂರ್, ಪ್ರಿತೇಶ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆಣೆಕಲ್,
प्रियल डिसोजा आनेकल. नडिबेलवाडो विक्टर डिसोजा बजलकार्य, विक्टर डिसोजा सुकड़ा मजाल, लुइस डिसोजा नूची, थॉमस कार्मेन डिसोजा एंड फैमिली सुकड़ा मजाल, लॉरेंस डिसोजा सिपाही मूले, लिली डिसोजा सिपाही मूले, अरुण दीपिका डिसोजा सिपाही मूले, रॉनी डिसोजा सुकड़ा मजाल, जेफ्री अनिता डिसोजा सुकड़ा मजाल, जेसन जेस्विटा मंतेरो बजलकार्य, लुइस मंतेरो बजलकार्य, थॉमस डिसोजा केलगिना उजार, जॉन अनिता डिसोजा नडिबैल, डुल्सेन कोट्टिना बजलकार्य, लिली डिसोजा एंड फैमिली नडिबैल, सेवरिन डिसोजा सुकड़ा मजाल, माइकल डिसोजा पोये, वियान डिसोजा सुकड़ा मजाल, जोसेफ फराव बजलकार्य, विजय जया एंड वियोला डिसोजा सिपाही मूले, अशोक लवीना डिसोजा एंड फैमिली सिपाही मूले, स्नेहल नडिबैल, नितिन वीरा पेराव बजलकार्य आणि मुखार पिकेचे कार्यदर्शी संजय लेडिया मुखले वस्तर. पाऊरोवाडो बैप्टिस्ट डिसोजा कोप्पला, माइकल टेल्लिस कानदकट्ट, रोबर्ट डिसोजा पालेताड़ी, सुनील डिसोजा कानदकट्ट, एंजलिन डिसोजा कानदकट्ट, रेमी शीबा मंतेरो कलकार, लिली कुटीना पालेताड़ी, थॉमस डिसोजा पालेताड़ी, रुबीना सार्तो पालेताड़ी, प्रिंसी लोलिटा पालेताड़ी, टियाना रोथ पालेताड़ी, प्रियोना रेनाल पालेताड़ी, एलियास मेसिन डिसोजा कोप्पला, फ्रांसिस डिसोजा कोप्पला, सिप्रियन डिसोजा पालेताड़ी, वेरोनिका डिसोजा पालेताड़ी, किरण आणि ज्योति डिसोजा पालेताड़ी, आवरिल मंतेरो आणि कुटाम कानदकट्ट, लूसी मंतेरो पालेताड़ी, विल्फ्रेड आणि रीमा मंतेरो कलकार, जॉर्ज लियो आणि दुल्सिन मंतेरो कलकार, रफाएल डिसोजा पालेताड़ी, फ्रांसिस प्रियांका डिसोजा पालेताड़ी, अरुण आणि सविता डिसोजा पालेताड़ी, एलियास डिसोजा पालेताड़ी, एवरेस्ट डिसोजा पाऊर, अरुण डिसोजा पोये, विक्टर फेरावानी कुटाम पोये, चार्ल्स आणि सेलेस्टिन डिसोजा पालेताड़ी, रोसारियो मेटिल्डा डिसोजा कोप्पला, स्वस्ति सुष्मिता डिसोजा कोप्पला, जीवन डिसोजा कोप्पला, इजाक डिसोजा कोप्पला, जोसेफ डिसोजा कोप्पला, अलेक्सांडर टेल्लिस कानदकट्ट, माइकल डिसोजा सोफिगुरी, जॉकिम डिसोजा मुडिमा, सिरिल दुल्सिन डिसोजा कानदकट्ट, किरण अनिल डिसोजा कानदकट्ट, संदीप विल्सन आणि विजेत नेल्सन फेरावो पाऊर पोये, मार्सिल शांति फेरावो पोये, प्रशांत जसिंता डिसोजा पालेताड़ी, अनिल लीमा पाऊर, ಐವನ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಕಾನದಕಟ್ಟ, ಫಿಲೋಮಿನಾ ಡಿಸೋಜಾ ಮುಡಿಮಾರ್, ಜಿಯಾನಾ ವಿನೋರಾ ಮಂತೇರೋ ಕಾನದಕಟ್ಟ, ಶೈಲಿ ಸ್ಮಿತಾ ಮಂತೇರೋ ಕಾನದಕಟ್ಟ, ಮೇರಿ ಮಂತೇರೋ ಪಾವೂರ್, ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಮಂತೇರೋ ಕಾನದಕಟ್ಟ, ಐರಿನ್ ವೇಗಸ್ ಕಾನದಕಟ್ಟ, हिल्डर डिसोजा कानदकट्ट, अशोक रिचर्ड मंतेरो कानदकट्ट, क्रिस्तीन आणि अश्विता मंतेरो कानदकट्ट, अक्षिता अल्विटा मंतेरो कानदकट्ट, सुनीता डिसोजा कोप्पला, अक्षय पालेताड़ी, तिम्मंगूर पोइलोवाडो, सिसिल डिसोजा तिम्मंगूर, फिलोमिना डिसोजा तिम्मंगूर, जोसेफ डिसोजा आणि कुटाम तिम्मंगूर, मार्सेल डिसोजा आणि कुटाम सुंगदकट्टे, हेनरी डिसोजा आणि कुटाम शेडीगुंडी, दिव्या ग्लेविन आणि ग्लिबर्ट डिसोजा आने तिम्मंगूर, रिचर्ड डिसोजा आने, चार्ल्स डिसोजा आने, रोशिका रोमिका मंतेरो तिम्मंगूर, रोशन कविता मंतेरो तिम्मंगूर, सिल्वेस्टर मंतेरो तिम्मंगूर, सिसिलिया डिसोजा तिम्मंगूर, गिल्बर्ट मंतेरो तिम्मंगूर, अशोक मंतेरो तिम्मंगूर, सेवरिन डिसोजा तिम्मंगूर, विक्टर डिसोजा आणि कुटाम धर्मनगर, एलिस जोकिम डिसोजा धर्मनगर, आकाश मंतेरो धर्मनगर, अनीशा मंतेरो धर्मनगर, जॉन पॉल डिसोजा धर्मनगर, आयरिन डिसोजा कल्लूर, वेलंकडी कुटुंबश्री कल्लूर, राजेश शर्मिला डिसोजा आणि कुटाम कल्लूर, विन्नी वेरोनिका पिंटो तिम्मंगूर, सेलेस्टिन डिसोजा तिम्मंगूर, प्रकाश आणि विल्मा तिम्मंगूर, फ्रँकलिन आणि सल्डान तिम्मंगूर, लूसी डिसोजा धर्मनगर, संतोष डिसोजा शेडीगुंडी, फ्रांसिस डिसोजा आने, बेर्नार्ड मंतेरो तिम्मंगूर, जैदन वास तिम्मंगूर,
ಪ್ರಿಸ್ಟನ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ತಿಮ್ಮಂಗೂರ್, ಅನಿಲ್ ಡಿಸೂಜಾ ಶೇಡಿಗುಂಡಿ, ಅಲ್ವಿಯಾ ಡಿಸೂಜಾ ಶೇಡಿಗುಂಡಿ, ಫ್ಲಾವಿಯಾ ಡಿಸೂಜಾ ಶೇಡಿಗುಂಡಿ, ಜಾನ್ ಪೌಲ್ ಡಿಸೂಜಾ ಧರ್ಮನಗರ್, ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸೂಜಾ ತಿಮ್ಮಂಗೂರ್ ಆನೆ, ಜ್ಯೋತಿ ಡಿಸೂಜಾ ತಿಮ್ಮಂಗೂರ್. ಪ್ರಕಾಶ್ आणि ಕವಿತಾ ಕಲ್ಲೂರ್, ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಮಂತೇರೋ ಆಗ್ರಾ, ಪ್ರವೀಣ್ ಮಂತೇರೋ ಆಗ್ರಾ, ಪ್ರಮೀಲಾ ವೇಗಸ್ ಆಗ್ರಾ, ಲಿನ್ನಾ ಕುಟೀನಾ ತಿಮ್ಮಂಗೂರ್. ತಿಮ್ಮಂಗೂರ್ दुसरो वाडो, ಐವನ್ ಡಿಸೂಜಾ ಅಡೆಕಲಕಟ್ಟೆ, ಐರಿನ್ ಡಿಸೂಜಾ ಪಚ್ವಾ, ಗಾಸ್ಪರ್ ಡಿಸೂಜಾ ಅಡೆಕಲಕಟ್ಟೆ, ಡೈನಿಸ್ ಡಿಸೂಜಾ ಬಲಿಪಗೋರಿ, ಸೆವರಿನ್ ಡಿಸೂಜಾ ಅಡೆಕಲಕಟ್ಟೆ, ಗ್ರೇಸಿ ಡಿಸೂಜಾ ಪಾಲಿಂಗ್ರಿ, ರೋಷನ್ ನೀಶಾ ಡಿಸೂಜಾ ಅಡೆಕಲಕಟ್ಟೆ, ಲಿಯೋ ಡಿಸೂಜಾ ಕಿನ್ಯಾಚೆ, ರಿಚೋ ಡಿಸೂಜಾ ಪಾತೂರ್, ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಡಿಸೂಜಾ ಪಚ್ವಾ, ವಿನೋದ್ ವೀನಾ ಡಿಸೂಜಾ ಪಾತೂರ್, ಡೇವಿಡ್ ಡಿಸೂಜಾ ಏಸುಮೋಲೆ, ಬೇಸಿಲ್ ಡಿಸೂಜಾ ಬಲಿಪಗೋರಿ, ಸುರೇಶ್ ಡಿಸೂಜಾ ಪಾಲಿಂಗ್ರಿ, ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಲೋಬೋ ಪಚ್ವಾ, ವೆರೋನಿಕಾ ಡಿಸೋಸಾ ಪಚ್ವಾ, ಡೇವಿಡ್ ಡಿಸೋಸಾ ಪಚ್ವಾ, ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಮಂತೇರೋ ಕಣಂದೂರ್, ಝೇವಿಯರ್ ಡಿಸೋಸಾ ಕಿನ್ಯಾಚೆ, ಜಸಿಂತಾ ಡಿಸೋಸಾ ಕನಂದೂರ್, ಅಲ್ಫೋನ್ಸ್ ಮಂತೇರೋ ಕನಂದೂರ್, ಹೆನ್ರಿ ಅಪೋಸ್ ತುಪ್ಪೆ, ಶಾಂತಿ ಡಿಸೋಸಾ ತುಪ್ಪೆ, ಫಾದರ್ ಫಾವಿತ್ ಅಪೋಸ್ ತುಪ್ಪೆ, ಶ್ವೇತಾ ಅಪೋಸ್ ತುಪ್ಪೆ, ಅಕ್ಷಿತಾ ಅಪೋಸ್ ತುಪ್ಪೆ, ಸೆಲೆಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಸಾ ಪಚ್ವಾ, ಲೂಸಿ ಡಿಸೋಸಾ ಕಿನ್ಯಾಚೆ. ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿಸೋಸಾ ಪಾಲಿಂಗ್ರಿ, ಅಶೋಕ್ ಡಿಸೋಸಾ ಪಾಲಿಂಗ್ರಿ, ಐವನ್ ಡಿಸೋಸಾ ಪಾಲಿಂಗ್ರಿ, ರಾಜೇಶ್ ಅನಿತಾ ಡಿಸೋಸಾ ಪಾಲಿಂಗಿರಿ, ರೇವನ್ ರಿಶೋನ್ ಡಿಸೋಸಾ ಪಾಲಿಂಗಿರಿ. ಉದ್ದನ್ ಬೆಟ್ಟುವಾಡು, ಜೆರೋಮ್ ಮಂತೇರೋ ಹೊಸಮನೆ, ಅಶೋಕ್ ಮಂತೇರೋ ಹೊಸಮನೆ, ಪೆಪ್ಪಿ ಥಾಮಸ್ ಮಂತೇರೋ ಹೊಸಮನೆ, ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಮಂತೇರೋ ಹೊಸಮನೆ, ಚಾರ್ಲಿ आणि ಲೀನಾ ಡಿಸೋಸಾ ಉದ್ದನ್ ಬೆಟ್ಟು, ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಸಾ ಉದ್ದನ್ ಬೆಟ್ಟು, ಥಾಮಸ್ ಮಂತೇರೋ ಮರಿಕಾ, ಕ್ರಿಸ್ತೀನ್ ಡಿಸೋಸಾ ಉದ್ದನ್ ಬೆಟ್ಟು, ಮಮತಾ ಡಿಸೋಸಾ ಉದ್ದನ್ ಬೆಟ್ಟು, ಜೆಫ್ರಿ ವೇಗಸ್ ಚಾವಡಿ ಬೈಲ್, ನಿಕೋಲಸ್ ಮಂತೇರೋ ಕೆಂಪುಗುಡ್ಡೆ, ರೀನಾ ತಚ್ಚನ್ ಕೆಂಪುಗುಡ್ಡೆ, ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಮಂತೇರೋ ಕೆಂಪುಗುಡ್ಡೆ, ಲೂಸಿ ವೇಗಸ್ ಕಾಬೀರಿ, ವಿಕ್ಟರ್ ಮಂತೇರೋ ಉದ್ದನ್ ಬೆಟ್ಟು, ಜೆರೋಮ್ ಮಂತೇರೋ ಉದ್ದನ್ ಬೆಟ್ಟು, ಸ್ವೀಡಲ್ ಮಂತೇರೋ ಉದ್ದನ್ ಬೆಟ್ಟು, ಅಶ್ವಿತಾ ಮಂತೇರೋ ಉದ್ದನ್ ಬೆಟ್, ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ವೆರೋನಿಕಾ ಡಿಸೋಜಾ ಹೊಸಮನೆ, ಸುಧಾಕರ್ आणि ಜ್ಯೋತಿ ಮಂತೇರೋ ಉದ್ದನ್ ಬೆಟ್, ಆಂಡ್ರಿಯಾ ಲಿಸ್ ಮಂತೇರೋ ಉದ್ದನ್ ಬೆಟ್ಟು, ಅನಿತಾ ಲಿಸ್ಟನ್ ಮಂತೇರೋ ಉದ್ದನ್ ಬೆಟ್ಟು, ಸಿಂಧು ಲಿಯೋ ಮಂತೇರೋ ಉದ್ದನ್ ಬೆಟ್ಟು, ಸೆವರಿನ್ ಟಲ್ಲಿಸ್ ಉದ್ದನ್ ಬೆಟ್ಟು, ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಮಂತೇರೋ ಹೊಸಮನೆ, ಸೈಮನ್ ಡಿಸೋಸಾ ಚಾವಡಿ ಬೈಲ್, ಕವಿತಾ ಡಿಸೋಸಾ ಚಾವಡಿ ಬೈಲ್, ಮೆಟಿಲ್ಡಾ ಡಿಸೋಸಾ ಚಾವಡಿ ಬೈಲ್. ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿಸೋಸಾ ಮರಿಕಾ, ರೀಟಾ ಮಂತೇರೋ ಕೊಪ್ಪಲ, ಆಯುಷ್ ಡಿಸೋಸಾ ಉದ್ದನ್ ಬೆಟ್ಟು, ಥಾಮಸ್ ಡಿಸೋಸಾ ಉದ್ದನ್ ಬೆಟ್ಟು. ವರ್ಕಡಿ ಪುಯ್ಲೋ, ವಿಲ್ಫ್ರಿಡ್ ಲೀನಾ ಡಿಸೋಸಾ ನಲ್ಲಿಂಗಿ, ಜಿರಿ ಲೂಯಿಸ್ ನಲ್ಲಿಂಗಿ, ಮೌರಿಸ್ ಡಿಸೋಸಾ ನಲ್ಲಿಂಗಿ, ಲೂಯಿಸ್ ವೇಗಸ್ ನಯ್ಯಮಗೇರು, ಲವಿನಾ ವೇಗಸ್ ನಯ್ಯಮಗೇರು, ವೆರೋನಿಕಾ ಡಿಸೋಸಾ ನಲ್ಲಿಂಗಿ, ರಿಯೋನಾ ಶೆರಿಲ್ ಡಿಸೋಸಾ ನಲ್ಲಿಂಗಿ, ವಾಟ್ಸನ್ ಡಿಸೋಸಾ ನಲ್ಲಿಂಗಿ, ರೇಖಾ ಡಿಸೋಸಾ ನಲ್ಲಿಂಗಿ, ಲಿಯೋ ವೇಗಸ್ ಅನಿಕುಟಾಮ್ ನಯ್ಯಮಗೇರು, ವಾಲ್ಟರ್ ಲೂಯಿಸ್ ಅನಿಕುಟಾಮ್ ನಯ್ಯಮಗೇರು, ಸೋಫಿಯಾ ವೇಗಸ್ ನಯ್ಯಮಗೇರು, ಸಿಲ್ವಸ್ ಡಿಸೋಸಾ ಬೇರಿಂಜಾ, ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ್ ಮಂತೇರೋ ಬೇರಿಂಜಾ, ಹಿಲ್ಡರ್ ಡಿಸೋಸಾ ನಲ್ಲಿಂಗಿ, ಡೈನಿಸ್ ವೇಗಸ್ ನಯ್ಯಮಗೇರು, ಝೇವಿಯರ್ ಡಿಸೋಸಾ ಕೋಡಿ, ಲಿಯೋ ಡಿಸೋಸಾ ಬೇರಿಂಜಾ, ಇಗ್ನೇಷಿಯಸ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಬೇಕರಿ, ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ವೇಗಸ್ ನಲ್ಲಿಂಗಿ, ಅನಿಲ್ ಜೇನ್ ಡಿಸೋಸಾ ನಲ್ಲಿಂಗಿ, ಹೆನ್ರಿ ರೋಸ್ಲಿ ಡಿಸೋಸಾ ನಲ್ಲಿಂಗಿ, ಐವನ್ ಪೆರೇರಾ ವರ್ಕಾಡಿ, ಮೋನಿಕಾ ಕುಟೀನಾ ನಯ್ಯಮಗೇರು, ವಿಕ್ಟರ್ ವೇಗಸ್ ಮೊರತ್ತನೆ, ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಡಿಸೋಸಾ ನಲ್ಲಿಂಗಿ, ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಡಿಸೋಸಾ ನಲ್ಲಿಂಗಿ, ಡಾಲ್ಫಿ ಡಿಸೋಸಾ ನಲ್ಲಿಂಗಿ. ಅನಿತಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಪ್ರೀತಮ್ ನಯ್ಯಮಗೇರು, ಸಿಸಿಲ್ ಡಿಸೋಸಾ ಲಕ್ಷ್ಯಬೀಡು, ಅಲ್ರಿಶಾ ಡಿಸೋಸಾ ಲಕ್ಷ್ಯಬೀಡು, ಶಾಲಿ ಡಿಸೋಸಾ ಲಕ್ಷ್ಯಬೀಡು, ರೋಮನ್ ಡಿಸೋಸಾ ಬೇಕರಿ, ಮಾರ್ಸಿಲ್ ಲೂಯಿಸ್ ನಲ್ಲಿಂಗಿ, ಆಶಿಲ್ ಜಿಶಾ ಲೂಯಿಸ್ ನಲ್ಲಿಂಗಿ, ರಾಜೇಶ್ ಡಿಸೋಸಾ ಬೇಕರಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಮಂತೇರೋ ತಚ್ಚಿರಪದ, ಮರೀಟಾ ಮಂತೇರೋ ತಚ್ಚಿರಪದ, ಮೆಲಿಸಾ ಮಂತೇರೋ ತಚ್ಚಿರಪದ, ಇಜೋದೂರ್ ಡಿಸೋಸಾ ನಯ್ಯಮಗೆ, ಸಿಸಿಲಿಯಾ ಡಿಸೋಸಾ ನಯ್ಯಮಗೆ, ಸೆಲಿಸಿಯಾ ಡಿಸೋಸಾ ನಯ್ಯಮಗೆ, ಇನ್ಶಿಯಾ ಕ್ಲಾರಾ ನಯ್ಯಮಗರ್. ವರ್ಕಾಡಿ ದುಸ್ರೋ ವಾಡೋ, ಐರಿನ್ ಮಂತೇರೋ ವರ್ಕಾಡಿ, ಎವ್ಲಿನ್ ಡಿಸೋಸಾ ವರ್ಕಾಡಿ,
Ladin D'Souza Bakery, Elias D'Souza Pada, Oswald Cornelio Chavala, Dennis D'Souza Ucha, Irene Vegas Ucha, Dulcin Wilson D'Souza Ucha, Hilary D'Souza Ganada Bitto, Valentin Vegas Pada, Alvin Sudhi D'Souza Pada, Joachim D'Souza Chavala, Nicholas Ferrao Bakery, Jeshma Janisha Ferrao Bakery, Lily Vegas Dharmanagar, Joe Prashant Nancy Neon Vegas Nalingi Padav, Jacinta Vegas Nalingi Padav, Everest D'Souza Ucha, Julian Montero Dharmanagar, Maxim Sunita Sean D'Souza Pada, Malvin D'Souza Pada, Melisha D'Souza Pada, Henry D'Souza Pada, Adeline Aaron D'Souza Pada, Elias D'Souza Ucha, Pauline Vegas Badkala, Praveen D'Souza Chavala, Basil Krasta Dharmanagar, Leo D'Souza Pada. Dennis D'Souza Sipai Mole, Vivian D'Souza Dharmanagar, Philip Manterani Kutam Ucha, Rayona Pal Chavala, Rishona Prishil D'Souza Chavala, Michael Montero Ucha, Sunita Alex Sani Kutam Sungadagatte, Clarin D'Souza Ucha, Thomas Ravi D'Souza Chavala, Masin D'Souza Pada, Ronnie Rita D'Souza Pada, Ryan Rishon D'Souza Pada, Naresh Ani Vinita D'Souza Bakery, Vinola Mariani Navisha D'Souza Bakery, Godwin Priscilla Loba Dharmanagar, Angel Samson Lights Dharmanagar. Here Murdo, Sunita Meghana Annie Daniel Arwa, Priscilla D'Souza Madantia, Savir Pramil D'Souza and Kutam Pirwai, Rovin Riona Risha Royan Saletur, Vandana Marvin D'Souza Bola, Wilful Ferra Ani Kutam Power, Asha Godwin D'Souza Mallikate, Walter Rita de Almeida and Kutam Shirva, Nathan and Ian de Almeida Shirva, Severin Swedel Sylvan Saldan Bombay, Mary and Eric D'Souza Bombay, Marcel D'Souza Vichayadka, Anil Ani Shanti Kutina Bachal, Sunita Montero Kasaragod, Mary Krasta Narampadi, Urban D'Souza Fajir, Sunita D'Souza Maniampare, Anthony D'Souza Kayar, Ida D'Souza Kayar, Xavier Ani Jackson Mangalore, Victor Divya D'Souza Adyapadi, Dalisha Viola D'Souza Adyapadi, Rishon Monis Madantia, Agnes D'Souza Bola, Thomas Sebastian Pachwa, Kadan Chetan Vichayadka, Severin D'Souza Ani Kutam Eliar Padav. Navin Renita Montero Vichayadka, Rohan Rion Montero Vichayadka, Pearl Rihanna Vegas Bola, Avinash Akil Montero Manjeshwar, Deepak Saletur, Alvin Reshma D'Souza Anikutam Nityadar, Rachel Ansi Anston Nityadar, Luis Anikutam Priscilla D'Souza Derebail, Vikram Montero Kidambadi, Stephen Montero Kidambadi, Kiran Montero Kidambadi, Anthony D'Souza Nitpalli, Maurice Tellis Miyapada, Rima Rihan Rivan Kotte, John Shobha Anikutam Ranipur, Ashwita Manjeshwar, Carol Urva, Cheryl Urva, Valerian Fajir, Praveen Ani, Deepak Fermanur, Avita D'Souza Vote Patpo, Varkadi Kapiri LP School Kapir, Juliana D'Souza Ullal Uli, George Shalini Lewis Ranipur, Isaac Vegas Bajal, Jason D'Souza Madantia, Joseph D'Souza Madantia, Michael Veena Anikutam Fajir, Albert Shanti Anikutam Beltangadi, Santosh D'Souza Delantabettu, Sunita Anikutam Narampadi, Nisha Revan D'Souza Ranipura, Prem Lobo Anikutam Fajir, Sylvester D'Souza Vichayadka, Roshan Lavina Riona D'Souza Vitla, Roshan D'Souza Chippar Kamangala, Praveen Ani Pramila D'Souza Tadambil, Cynthia Kutina Miyapada, Vichaya Ani Preeti Komangala, Elias Ani Jacinta D'Souza Talapadi, Prashant Ferrao Omzo, Vincent D'Souza Ammembal, Diksha Dalvita Prinita Manela, Josna D'Souza Narampadi, Sabita D'Souza Shirva, Miliana Lobo Mudipu. Frederick Lobo
कल्याण लेला, जॉयसन आणि जेनिफर मंजेश्वर, लिली वेगस कोडलनगुरू, जसिंता डिसोजा बेल्लारे, लॉरेन्स मंतेरानी कुटाम बेल्लारे, मोनिका कुटीना नयमगीर, जसिंता लॉरेन्स, प्रशांत प्रज्वल बेल्लारे, शॉन क्रिस्टीना पाऊर, लॉरेंटी आयरिन डिसोजा अडियार, जॉसेफ ऑल्विन डिसोजा विजयडका, हिलारी डिसोजा विजयडका, जॉसिल डिसोजा विजयडका, रोचिना मंतेरो मडिकेरी, कैथरीन थॉमस कोडलामगरो, विक्टर अपोस, नतालिया बोलद पदाव, रितेश डिसोजा सिपाई मोले, मैक्सी डिसोजा सिपाई मोले, प्रिया आणि कुटाम वरकाडी, नवीन डिसोजा बटकला, डायरविन शॉन डिसोजा सालेतोर, राजेश टेल्मा रेनविल सांतनास रानीपोर, अरुण जॅनेट लुविस पुत्तोर, क्लरीना डिसोजा मुडिपो, अल्फोन्स आणि रेणुका डिसोजा एलियार पदाव, बर्नार्ड डिसोजा वेलेन्सिया, ॲग्नेस मंतेरो सुनंगला, आयरिन डिसोजा वोटेपट, रोसारियो डिसोजा मुडिमार, संतोष डिसोजा पुत्तोर, विशाल डिसोजा फजी, राजेश रेणुका मंतेरो तिम्मंगोर, अपोलिन ग्रेटा टेलिस देलंतबेट्टो, विचेत लॉरिन डिसोजा बोला, विक्टर डिसोजा आणि कुटाम बोला, दुल्सिन डिसोजा पानेर. ग्रोट्याग फुलाम प्रायोजक हायरेन डिसोजा छावाला वरकाडी दुसरं वाडो 5,000, जो प्रशांत नॅन्सी नियोना डिसोजा नल्लेंगी पताव रुपये 5,000, प्रकाश संध्या डिसोजा दैगोली बोरकाला 5,000, मॅक्सिम मंतेरो आणि कुटाम तचरे पदाव रुपये 5,000, विक्टर मंतेरो उजार वरकाडी दुसरं वाडो रुपये 5,000, रेल्विन रोशन डिसोजा वरकाडी दुसरं वाडो 300, सिसिल डिसोजा तिम्मंगूर 200, प्रश्विता मंतेरो तिम्मंगूर 200, थॉमस डिसोजा पावोरो पालताडी 300, सेबेस्टियन एलिस डिसोजा कलियूर मडका 500, इनास डिसोजा मंजूटू रुपये 500, मार्सेल डिसोजा बरकला 200, अश्विता डिसोजा सेडीगुंडी 2,000, मेरी कुटीना आणि कुटाम जंकाला रुपये 1,000, आकाश मंतेरो धर्मनगर रुपये 5,000, हैवान डिसोजा धर्मनगर रुपये 3,000, जयप्रकाश डिसोजा आणि कुटाम बोरकला 5,000, स्वीडल डिसोजा बेरिंजे रुपये 1,200, प्रीमा जास्मिन फेरावो सुंकदकटे रुपये 1,000, लादिन तेरेजा डिसोजा नल्लेंगी रुपये 1,000, दानियल डिसोजा कडंबार रुपये 500, फेलिक्स सेवरिन डिसोजा दैगोळी रुपये 500, चार्ल्स सेलेस्टिन डिसोजा पालताडी पावूर रुपये 1,000, लिली डिसोजा सिपाईमुले रुपये 200, मेलिशिया डिसोजा पाडा रुपये 500, फ्रान्सिस डिसोजा पालंगरी रुपये 2,000, विनोद वीना डिसोजा पातूर रुपये 200, वेरोनिका डिसोजा बजा रुपये 500, सुनीता मंतेरो बजा रुपये 500, फेलिक्स लोबो पजवा 200, डेविड डिसोजा पजवा 200, रेश्मा डिसोजा बेकरी 500, रॅनिल रिशल डिसोजा बेकरी 500, एलरिशा डिसोजा लक्षबीडू 500, प्रिया आणि प्रीती डिसोजा पावर 1,000, प्रकाश वीना डिसोजा पावर 1,500, मौरिस पेरावो पावर 500, डेविना डिसोजा आणि कुटाम फजीर 200, हजित डिसोजा तिम्मंगूर 1,000, फ्रँकलिन आणि सल्दाना तिम्मंगूर 200, विन्सेंट आणि कुटाम कोरिकार रुपये 200, मौरिस आणि मोनिका मंतेरो केदंबाडी रुपये 1,100, अशोक रिचर्ड मंतेरो पावर 500, राजेश डिसोजा केदंबाडी 500, जेराल्ड डिसोजा नल्लेंगी 1,000, प्रमिला वेगस आग्रा 200, प्रेसिला डिसोजा मडंत्यार 100, वेरोनिका डिसोजा देलंतबेट्टू 500, जसिंता डिसोजा निडपल्ली 1,000, मार्सेल डिसोजा विझाडका 500, हेलियास डिसोजा पाडा 300, विक्टर डिसोजा उदनबेट्टू 1,000, रोशन डिसोजा उजार वरकाडी दुसरो वाडो 2,000, प्रमिला डिसोजा बोरकला हाँगकाँग 2,000, अरविंद डिसोजा बोला 500,
रीटा टेलिस इरोडी 85, सिंधू लिओ डिसोजा उद्दनबेट्टू 1000, अवरेल मंतेरो कानदकट्टा पावूर 1000, हल्बर्ट फेरावो देर्लकट्टे 2000, जॉय फेरावो कल्लब 2000, एन्सन आणि मरिठा कुटीना जंकाला कलिमंजा 85, रोशन विल्सन कोहेलो बोला 1000, ॲग्निस डिसोजा इरोडी 2000, वल्ली पावूर 200, ॲग्निस डिसोजा इरोडी बोरकला फुला. तांदूळ प्रायोजक वायलेट डिसोजा बोरकाला दैगोली 150 केज, मॅक्सिम मंतेरो आणि कुटाम ताचेरे पदाव 100 केज, सहाना आणि सानिया वरकाडी दुसरो वडो 25 केज, बेविटा डिसोजा दैगोली बोरकाला 50 केज, रवी मंतेरो बोरकाला दैगोली 50 केज, अँटोनी किरण डिसोजा वोटेपटपू 50 केज, हुर्बन डिसोजा सुकडमजाल नडीबाईल 50 केज, सावे डिसोजा किन्याजे तिम्मांगूर दुसरो वडो 25 केज, तेरेजा लुविस उजार वरकाडी दुसरो वडो 25 केज, मायकल मंतेरो वरकाडी दुसरो वडो 10 केज, आदम चार्ल्स केदंबाडी पदाव 25 केज, वॉल्टर मंतेरो खलिमंजा 1200 रुपये, शर्मिला डिसोजा खडंबार 2300 रुपये, लेट सिरिल वेगस तोटा 1000, रियोना डिसोजा तोटा 2000, फादर प्रवीत अपोस तुप्पे 5000, रियोना शाइनी डिसोजा बोरकाला 2000, मार्सेल डिसोजा बोरकाला 1000, रॉबर्ट डिसोजा आणि कुटाम कलियूर 85, डेविना डिसोजा आणि कुटाम फजीर 1000, अलेक्झांडर टेलिस कानदकट्टा 2000, रॉनी सविता सिन्सिया डिसोजा सुकडमजाल 2500. लाईव्ह प्रायोजक मार्टिन डिसोजा आणि कुटाम इरोडी बोरकाला 500 रुपये, रेनिशा शर्विन नल्लेंगी वरकाडी दुसरो पहिलो वडो 500 रुपये, लिओ डिसोजा बेरिंजे वरकाडी पहिलो वडो 500 रुपये, हिजिदोर सिसिलिया सिल्सिया इन्शिया क्लारा नेयमगूर वरकाडी पहिलो वडो 500 रुपये, हारून वरकाडी पहिलो वडो 1000, वेलंकनी कॅटरिंग कल्लूर तिम्मांगूर 85, फेलिक्स लोबो बजलकरिया 85, लीना डिसोजा बजलकरिया 85, हिनास डिसोजा मोडीमार 85. कपडा प्रायोजक थॉमस डिसोजा पालेताडी 2000, लविना वेगस नेयमगूर 1000, वास्टन डिसोजा नल्लेंगी ससेंबोर, लूसी फेरावो पर्नकाजे 2000, रोशन डिसोजा कलियूर 2000, सिप्रियन डिसोजा पालेताडी 2000, किरण आणि ज्योती डिसोजा पालेताडी 1000, लिओ वेगस आणि कुटाम नेयमगूर 2000, शांतीन मंतेरो नल्लेंगी 2000, विद्या मंतेरो बगंबिला 2000, राइडन डिसोजा सिपाईमुले 2000, हनीशा मंतेरो धर्मनगर 2000, हैवन डिसोजा धर्मनगर 2000, रीटा फेरावो पावूरू पोये 1000, सुजाना रोझरियो इरोडी 1000, अनिल जैन डिसोजा नल्लेंगी 3000, रेनिशा पर्ल डिसोजा नल्लेंगी 2000, शर्विन प्रिस्टन पिरेरा यूपी 2000, सिप्रियन डिसोजा तोके 85, रॉबर्ट डिसोजा तोके 2000, हरून ॲग्निस डिसोजा लक्षबीडू 2000. प्रवीण दिव्या ज्योती कुटीना बोलंतकोडी 2000, ज्योति मंतेरो बजलकरिया 2000, वॉल्टर सुजाता डिसोजा तिम्मांगूर आने 2000, अशोक लविटा डिसोजा पोये नडीबाईल 2000, मार्सेल डिसोजा कलियूर 2000, अनिशा डिसोजा बांदोडी 2000, थॉमस डिसोजा कोरिकार 2000, फेलिक्स लोबो आणि लीना डिसोजा बजलकरिया 2000, अनिशा क्रास्ता केदुंबाडी 2000, विक्टर मंतेरो हुद्दनबेट्टू 2000, शोभा डिसोजा तिम्मांगूर 2000, स्टेल्ला प्लेसी डिसोजा कोडलामगूर 2000, हार्विल रेश्मा डिसोजा पावूर 2000, मेरी क्रास्ता नरंपाडी 2000, नाव नका 2000, हैवन पिरेरा वरकाडी 2000, लेरुशा सल्दाना ओमजोर 2000, माइकल टेलिस कानदकट्टा 2000, सुजाता डिसोजा कन्याना 1000, हैवन पिरेरा वरकाडी 2000, सरिता वेगस तिम्मांगूर पहिलो वडो 2000, हल्बर्ट सिल्विया डिसोजा उद्दनबेट्टू 2000, विल्मा वेगस तौडगोली 2000,
लविना सल्दाना बोंदेल 2000, हेलिया सुनीता डिसोजा आने तिम्मंगूर पहिलो वडो 2000, लिल्ली वेगस आणि कुटाम धर्मनगर वरकाडी दुसरो वडो 2000, प्रसन्ना रीमा वेगस बोला 2000, एनसन लोबो बेलतंगडी 2000, सेवरीन टेलिस उद्दनबेट्टू 2000, अशोक प्रमिला डिसोजा सालेतूर 2000, एन्सन लॉइड आणि कुटाम एड्रिन पालेंग्री 2000, स्टीवन सोनी मंतेरो उद्दनबेट्टू 2000, तसरीन मंतेरो उचार 2000, शलेट कुटीना ईरा मोडिपू 2000, जेरल्ड मंतेरो केंपुगुड्डे उद्दनबेट्टू 2000, नवीन डिसोजा आणि कुटाम बोरकला 2000, संतोष डिसोजा सेडिगुंडी तिम्मंगूर पहिलो वडो 2000, हरुण दीपिका ॲशल डैना डिसोजा सिपाई मुळे नडीबैल वडो 2000, हेरल्ड मंतेरो आणि कुटाम कानदकट्टा 2000, जॉर्ज लुविस राणीपुरा 2000, फिलोमिना डिसोजा फजीर 2000, जॉन प्रणीत डिसोजा धर्मनगर 2000, प्रविता चॉय डिसोजा कोणाजे 2000, रितिशा सुचिता डिसोजा मडिका कलिमंजा 2000, नाव नका 2000, मेरी टेलिस केतुंबाडी बोला 2000, हेलेन लोबो मुडिबार 2000, प्रताप डिसोजा आनेकल कोटलामगूर 2000, रीटा मंतेरो कोप्पला उद्दनबेट्टू 2000. अल्तरिक फुलांग प्रयोजक प्रवीण रेडिटा डिसोजा चावला वरकाडी दुसरो वडो 5000, मार्टिन मेलोरिया डिसोजा तोके कलिमंजा रुपये 5000, ग्रोट्याग फुलांग प्रयोजक आयरेन डिसोजा चावला वरकाडी दुसरो वडो 5000, जो प्रशांत नॅन्सी नियो वेगस नल्लेंगी पद वरकाडी दुसरो रुपये 5000, प्रकाश संध्या डिसोजा दैगोली बोरकला रुपये 5000, मॅक्सिम मंतेरो तचिरेपद वरकाडी रुपये 5000, विक्टर मंतेरो उचार वरकाडी दुसरो वडो रुपये 5000, चेरसनी मेजांग प्रयोजक प्रकाश डिसोजा धर्मनगर तिम्मंगूर, देवदीन लादीन डिसोजाच्या उगडासाक रुपये 5000, साऊंड्स आणि लाईट्स प्रयोजक अविनाश मंतेरो ओसमने उद्दनबेट्टू रुपये 5000, जेवणाच्या वस्तू प्रयोजक सांबाराक अंतोनी डिसोजा सिंताजे प्रिन्स अरेंजेस वरकाडी रुपये 15000, साराक वंदना आणि मार्विन डिसोजा बोला रुपये 5000, लोणचाक रॉबर्ट डिसोजा हिरोडी बोरकला रुपये 50, स्टीवन डिसोजा इरोडी बोरकला रुपये 250, लविना डिसोजा इरोडी बोरकला रुपये 250, पल्ल्याक प्रशांत डिसोजा दैगोली बोरकला रुपये 10000, पापडा विन्सेंट क्लॅमेंट डिसोजा धर्मनगर रुपये 2500, ओरनांक प्रकाश प्रिया जंकला कलिमंजा रुपये 13000, हाले प्लेट्स विल्मा हनील डिसोजा तौडगोली कलिमंजा रुपये 10000, रंपा गॅस प्रशांत रोहित डिसोजा नल्लेंगी रुपये 2000, पिऊंचे उदाग फिलिप सुनील डिसोजा कलियूर रॉयल डिस्ट्रीब्युटर्स मँगलोर, पेपर ग्लास नोवे आणि गॅस स्टव प्रयोजक दीक्षिता वेगस बॉम्बे रुपये 12000, नोवी आयुधना प्रयोजक मौरिश डिसोजा पलेदडपू रुपये 18000, सलदूर डिसोजा केदुंबाडी रुपये 10000, रांदवई प्रयोजक मार्सेल डिसोजा सुंकदकटे 50 केज बटाटे आणि 50 केज पियाव, थॉमस डिसोजा पालताडी पावर निस्त्याची केली, एनरी मंतेरो जंकला तेंडले, सिल्वन डिसोजा बाजा तेंडले, सैमन डिसोजा उद्दनबेट्टू तेंडले, लिओ वेगस नेयमगूर तेंडले, LED TV व्यवस्था रॉबर्ट डिसोजा आणि कुटुंब पाडा वरकाडी दुसरो वडो 10000, बँड ओजवाल्ड आयरिन डिसोजा चावला वरकाडी दुसरो वडो 12000, अंगवणीच्या वातीचे स्टँड रोशन डिसोजा अडकलकट्टे आणि प्रशांत डिसोजा कलियूर रुपये 5000 23 रुपये, बॅडजेस अश्विता डिसोजा पालेदडप रुपये 3000.
मुर्दोमो दिल्ले आनी प्रयोजक जाल्ले कोणाची नांवां सांगून जाल्यार या आयकून जाल्यार दया करून वाते व्हरून आसा तशेंच थोड्यांनी रांदवय आमकां दिल्या ती थंय दवरून गेल्यात कोण म्हणून गोत्तू ना तांणी तशें दिलां जाल्यार तांणी येवन वाती व्हरयेत जायत देव बरें करूं मागीर तुमी जाल्यार येवन व्हरयेत नांवां वासल्यांक उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आनी संयोजकी तांचो उपकार हांव बावडता लंब लिस्ट आसली आतां मिसाची तेसावां आतां वाचता ती लंब आसा त्या देखून मागीर मिसाक इल्लीशी आडकळ जाता त्या देखून मिसाची तेसावां वाचता मोर्दोमाचे मीस दिला जेरमी रॉसलिन डिसोजा वर्काडी पयलो बडो पेलांकडे मायेक अर्कां जावन ही मिसां दिल्यांत रियोना कुटिना पेरवाय रायन वेगस आनी कुटाम कुळूर सेसिल कुटिना आनी कुटाम पेरवाय सेलेस्तीन पीटर डिसोजा आनी कुटाम कुंबळा जोविल डिसोजा मनियंपारे विक्टर चार्ली डिसोजा आनी कुटाम वर्काडी दुसरो बडो मेरी कुटिना आनी कुटाम कलिमंचा रफायल डिसोजा पावोरू लग्नाचो 10वो वार्षिक दीस संभ्रमच्या वेळार सायबिणी करकां दिता रितेश आनी सुचेता डिसोजा माडिका कलिमंजा पुर्तुनो 10वो लग्नाचो वार्षिक दीस आचरण फ्रांसीस शांती डिसोजा कल्लूरू तिम्मांगुरू पयलो बडो जल्म दिवस आचरण करता सेलिशिया डिसोजा नयमगुरू वर्काडी पयलो बडो अर्गां दितात प्रकाश डिसोजा धर्मनगरा तिम्मांगुरू पयलो बडो मॉली डिसोजा धर्मनगरा तिम्मांगुरू पयलो बडो मयोलो डिसोजा धर्मनगरा तिम्मांगुरू पयलो बडो प्रिश्मा डिसोजा धर्मनगरा तिम्मांगुरू पयलो बडो जसिंता वेगस नर्लिंगी वर्काडी दुसरो बडो बऱ्या भलायके पासोतू अर्गां दिता एलियास सुनीता डिसोजा आने तिम्मांगुरू पयलो बडो जेसन जॅस्लिन फेराबो देर्लकट्टे आल्बर्ट जूलियट फेराबो देर्लकट्टे जॉय वायलेट फेराबो कल्लापू एवरिस्ट रॉसलिन डिसोजा उचार वर्काडी दुसरो बडो मेरी आयरी दैगोळी बोरकळा डेविड क्रिस्टिन डिसोजा येसू मोले तिम्मांगुरू दुसरो बडो सविता अनिल वेगस तोकूर वॉल्टर मोंतेरो बट्टकला वर्काडी दुसरो बडो लीना डिसोजा विजयडका डेल्सन विजयडका सिप्रियन डिसोजा पाबूरू जसिंता डिसोजा जंकळा मडिका आंजलिन डिसोजा तोके जोसेफ डिसोजा मंजोट्टू एझल डिसोजा कलिमंचा बोरवेल्लांत बरें उदक मेळ्ळ्याक देवा कर्गां दिता मॅक्सिम मोंतेरो जंकला कलिमंचा देवा कर्गां दिता वॉल्टर ग्रेटा डिसोजा कलिमंचा विनिता डिसोजा कलिमंचा लीना डिसोजा कलिमंचा विल्मा डिसोजा कलिमंचा ग्रेटा डिलिमा कोडलमगुरू ॲडलिन यास्लिन आनी आशेल डिसोजा कलिमंचा डेनिस डिसोजा कलिमंचा मेल्विन फेराबो पावूर अशोक लविटा डिसोजा नडीबैल रितेश डिसोजा कोडलमगुरू अरुण नीता डिसोजा पानीर प्रिन्सन वेगस कलियूर अशोक प्रीतिका आनी अन्वेश डिसोजा होसमने उदनबेट्टू शैलेश शैना कदंबार अश्विता मेल्विन डिसोजा काटीपಳ್ಳ शंकर नायक मडिका सिरिल कुटिना आनी कुटाम एलियार पदाबू प्रफुल्ल वेगस आनी कुटाम नित्यादर हिलरी वेगस वर्काडी दुसरो बडो सिसिलिया डिसोजा वर्काडी दुसरो बडो रोशन बेनिटा डिसोजा वर्काडी दुसरो बडो एनसन लोबो बेल्तंगडी सावियो सेबॅस्टियन सिपाई मोले सिसिलिया डिसोजा मिया पदाबू जीवन डिसोजा दुबई सिस्टर रीटा टेलिस होली फेस कॉन्वेंट वर्काडी बेनिटा डिसोजा बुचार रॉबर्ट मोंतेरो वोटेपडपू जीवन डिसोजा मिया पदाबू एलियास रिश्निया पेरवाई सिप्रियन डिसोजा आनी कुटाम कोमंगळा मरिटा डिसोजा आनी कुटाम बोंदेल बॅप्टिस्ट डिसोजा आनी कुटाम वोटेपडपू अलेक्स बेझल डिसोजा आनी कुटाम वोटेपडपू विक्टर मोंतेरो उचार वर्काडी दुसरो बडो फेलिक्स डिसोजा आनी कुटाम चिप्पार खाजे सायमन डिसोजा आनी कुटाम लालबाग मौरिस डिसोजा आनी कुटाम कुर्डा पदावू डेनिस डिसोजा आनी कुटाम चिप्पार विजय डिसोजा आनी कुटाम वोटेपडपू कालिस डिसोजा आनी कुटाम कलाई
रिशेल विल्मा ಮೊಂತೆರೋ ಉದ್ದನಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಿತೇಶ್ ಮೊಂತೆರೋ आणि कुटाम ಕಾನದಕಟ್ಟ ಪಾವೂರ್ ಜೇಸನ್ ಕುಂಟೋಡಿ ವಿಠಲ್ ಆಕ್ರಿಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಈರೋಡಿ ಬೋರ್ಕಳ ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಹೆಡ್ ಮಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ सेंट जोसेफ AUP स्कूल कलियूर पौल ಮೊಂತೆರೋ ಅಗ್ರ ಮೈಕಲ್ ಎಮಿಲಿಯಾನಾ ಕುವೆಲಿಯೋ ಬೋಳಾ ಥಾಮಸ್ ಡಿಸೋಜಾ आणि रुबिना सार्तो पावूर मिशेल विजेता डिसोजा मंजेश्वर प्रसन्न प्रिमा वेगस बोळा जन्म दिवस संदर्भ अर्गांदिता मर्सिन डिसोजा कोप्पळा पावूर लग्नाच्या वार्षिक दिसा अर्गांदितात विजया विनीता डिसोजा सिपाई मोले नडीबैल लग्नसो 30 आणि 7 वर्सां ह्या संदर्भात देवाक अर्गांदितात जॉन मोंतेरो आणि लेतिशिया डिसोजा दैगोळी बोरकळा त्या सावां खातीर मिसां दिल्यांत कॅल्विन क्रिशेल डिसोजा कालिमंजा भुरग्याच्या दण्या पासत मीस दिला हरीश मोंतेरो आणि बेन्सी बाबू दैगोळी बोरकळा बऱ्या बोलेक्या पासत मीस दिला नित्या वर्काडी दुसरो बडो प्रत्येक किरेद्या पासत मीस दिला जो प्रशांत वेगस नल्लिंगी पदव वर्काडी दुसरो बडो प्रिन्सिटा मोंतेरो आणि ड्रिंक्सन मोंतेरो नित्यादर घरच्या आल्मा वसत मीस दिला थॉमस डिसोजा आणि रुबिना सार्तो पावूर देवादीन जाल्या संद्यांक मिसां दिल्यांत देवादीन लादीन डिसोजा मीस दिला वेरोनिका मोंतेरो धर्मनगरा तिम्मांगुरू पयलो बडो देवादीन सिरिल वेगस मीस दिला कोसेस डिसोजा कलिमंचा हांच्या सर्वां पासत ह्या मिसा बडार आमी मागया आनी प्रत्येक जावन कोणे आमच्या लागीं विशेष गरजा पासत ह्या दिसांनी मागोवंक सांगला तांचोय आमी उडास काडन ह्या मिसा बडार आमी मागया आतां मिसाक पुरशावंक सुरू जाता त्या दळा बँड आसा मागीर भितर येवन हांगासर प्रवेश गीत आनी प्रस्थापन सुरू जाता.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. मगळ बाबा पैडीनो आज ह्या दबाजीक वेलंकनी मायेच्या वार्षिक परबेक प्रधान यासक सावनो आमच्या कोडयाळ दिएसीचो विकार चेराल मोन्सेंजोर मॅक्सिम एल नोरोना आयल्यात. तांकां तुमच्या सर्वांच्या तर्फेन हांव मोगान स्वागत करता. तशेंच आमचे मदें आसात पाद्र्याप तांकांय तुमच्या नांवान स्वागत करता. आतां आमी प्रस्तावान आयकुया. मोगाचनो वेलंकनी माये मारिफात आमकां लाभलेले उपकार नियाळ दिनवसणेच्या बोगनांनी देवाक मोगा बलिदान भेटोवंक ह्या देव मंदिरांत एकठांयल्या तुमकां सर्वांक 30 आनी 2व्या वार्षिक महोत्सवाच्या संभ्रामीक बलिदानाक हार्दिक येवकार मागतां. मोरयेक मान करया कुटाम देव बिरांतेचे जावन बंदया म्हणलो संदेश आज आमी नियालतां. मोरी आमच्या कुटुंबांची शेरोतीनी जावन कुटुंबांतल्या सर सांद्यांक एका बोंदेरा काल जियेवंक आदार जाल्या. तिच्या माजातीन आमच्या फिरगस कुटुंबान तशेंच तिचो आदार मागलेल्या सर भावार्थ्यांक भावार्थान क्रिस्ती जिनीस सारूंक जिविताचे कश्ट धैर्यान फूड करूंक ती वर्ती देख जाल्या. मोरयेक मान करच्या ह्या बागी दिसा तिची ससाय पासून देवाक अर्गां भेटोवया. धैर्यादीक स्त्री जावन व्हड जतनेन मोगान देव बिरांतीन आपले कुटाम सांबाळली मोरी आमची माय आमकां आदर्श जावं. कुटुंबांक समर्पिल्ल्या ह्या वर्सा भगवंत कुटुंबा परी आमची कुटुंबां रुपीत करूंक मागण्यांची बोगसाण्यांची मोगाची
आनी भावबंदापणाची बिडारा करूंक तिची मजत लाबोवन दी. भलायकीची माय आमकां सर्वांक सर वायटा विघ्नांतलें सांबाळून कुडी मोतीची आत्म्यांची भलायकी कुटुंबांची आनी संबंदाची भलायकी दिवन सदांच भद्रती शांती समाधान फावो जायशें आपल्या पुता लागीं विनंती करूं म्हूण ह्या बलिदाना वेळी कालतेपणी मागया. मोगाच्या भावा भयणीनो, वेलांकणी मायेक मान करून हें वेलांकणी मायेकचें संभ्रम मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी आयल्या वाजता देवान आमकां दिल्ल्या त्या सर्गीच्या आवय पासत आमी अर्गां दिवया. कित्याक ती आमच्या विशयान चिंता, आमचे पासत देवा लागीं विनंती करता, आमच्या गरजा कांतांनी पावता. देखून इतल्या व्हड संख्यान तिच्या मुखांत लभलेल्या सर्व बरेपणाक अर्गां दिवच्याक आमी हांगासर आसा. आनी ह्या संदर्भार हें बरस कुटुंबाक समर्पण दिलां आसता. आमच्या दियेसजींत आमच्या कुटुंबाचेरी मोरयेची ससाई प्रत्येक तरां मागून आमची कुटुंबां नजरेताच्या बगेवन कुटुंबां बरी देवबिरांतीची कुटुंबां जावन रुथा करूंक देवाची कृपा आनी आदार मागून हें बलिदान भेटोवंक फुडें सरया. आमची पातकां वळखून घेवन नितळ मनान आनी शुद्ध काळजान हें बलिदान भेटोवंक आतां आमी आमकांच तयार करया. आमची पातकां वळखून घेवन आमी सांगता म्हणया, हांव पातकी सर पदवदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनां चिंतून तोंडान विचारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवडा अपराध. ह्या बसत बगेवन सदां संवकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Deva Mama
तुया सर्व पदवेदार देवा आमच्या बापा तुजी जाणवाय आनी तुजो मोग नियाळून तुजी खुशी आमी जाणा जावंक पावो हे परी उतरांनी तशें करण्यांनी तुका मानता तेंच करूंक आमकां कृपा दी हे आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सोमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक लेवितांच्या पुस्तकांतले वसाप सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें इस्रायेलीतांचे सगळे सभे कडेन उलोवन तांकां अशें सांग पवित्र जाया कित्याक हांव सर्वेस्पर तुमचो देव पवित्र तुज्या काळजांत तुज्या भावाचो द्वेश करिनाका तुज्या पेल्याची सूख उक्त्यान दाखोवन दी हे परी तुका लागून अपराध वावोवचो न्हय तुज्या लोकाच्या भुरग्यांचे फारीकपण घेनाका आनी तांचे विरोध काळजांत राग दवरिनाका तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचोय मोग कर हांव तो सर्वेस्पर देवाचे उतर Dunia mang
सांव पावलून कोरींतकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वसाप. भावा भयणीनो, तुमी देवाचें मंदीर आनी देवाचो आत्मो तुमचे थंय बिडार करून आसा म्हूण तुमी नेनात. जर एकलो देवाचें मंदीर नाश करता तर देव ताका नाश करतलो, कित्याक देवाचें मंदीर पवित्र आनी तेंच मंदीर तुमी. तुमी कोणेय आपणाकच दाखोवचें नाका. जर एकलो ह्या संवसाराच्या नियमा प्रमाणे आपूण एक जाणार म्हूण चिंता तर न्ही जावन बदवंत जावचे खातीर ताणें पिसो जावची गरज. कित्याक ह्या संवसाराची जाणवाय देवा हुजीर एक पिशेपण सय. पवित्र पुस्तकस म्हणटा, बुद्धवंतांक आपल्यास शिंत्रांनी तो सांपडावन घालता. आनी तेंच पुस्तक परत्यान म्हणटा, बुद्धवंताची चिंतना कितली पोकाळ म्हूण समी बरो जाणा. ह्या पासत मनशा विशयांत कोणेय बडाय चिंची न्हय. न्ही जावन सक्कडी तुमचेंच फावळ जावं, आफोलो जावं, केपास जावं, संवसार जावं, जिवीत जावं, मरण जावं, आतांचो वा फुडलो काळ जावं, हें सगळें तुमचेंच. पूण तुमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो. देवाचे उतार हें. जो कोण देवाच्या उतरा पाळो दिता ताचे थंय देवाचो मोग निजाकी संपूर्णतेक पावला. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. दोळ्याक दोळो आनी दांताक दांत अशें सांगलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां, तुका वायट करतल्याक आड रावं नाका. कोणी तुज्या उजव्या पोल्यार थापाड मारीत जाल्यार घुंवोन तुजो दावो पोलय ताका दाखय. कोणी तुज्या दगल्या खातीर तुजेर दावो मांडीत जाल्यार तुजो शेलोय ताका व्हरूंक सोड. कोणी अधिकारी तुका बळ करून एक मैल सोलोवंक करीत जाल्यार ताचे सांगाता 2 मैल आसल. तुजे लागीं मागतल्याक दी आनी तुजे लागीं उसणें दी म्हूण मागतल्याक पाट परती नाका. अशें सांगलें तुमी आयकलां. तुज्या पेल्याचो मोग कर आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेश कर. पूण हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या दुस्मानांचो मोग करा आनी तुमकां दग दितल्या पासोत मागा. अशें तुमी तुमच्या सर्गींच्या बापाची भुरगीं जातल्यात. तो आपलो सूर्य जशें बऱ्यांचेर तशें खोट्यांचेरय उदेसो करता आनी जशें भाग्यवंतांचेर तशें फातक्यांचेरय पावस वत्ता. तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुमी मोग करतात जाल्यार कितें प्रतिफळ तुमकां मेळात म्हूण चिंतात? तितलें सुकागारी करतात न्हय? तुमच्या बाबांक मात्र तुमी सलाम करतात जाल्यार हेरां प्रास कितें वर्तें तुमी केल्लें बरें जालें? अणभवाची लेगून तितलें करतात न्हय? तर जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर्व बरो
तशी तुमी जाय जय सर्व बरी. देवाचे उतार हे क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, वेलांकणी मायेच्या ह्या दाबाजीक परबे संदर्भार मोरयेक मान करया आनी कुटाम देवबरांती जावन बांदया म्हणलो संदेश आज आमी नियाळटा. मोरये मुखांत्र आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर आनी सर लोकांचेर वतल्ल्या सर कुरपे देण्या बसत आज आमी धन्या देवाक त्याच मोरये मुखांत्र आमी अर्गां दिता. मोरयेक मान करया आनी देवबरांत जी कुटुंबां बांदया म्हळ्यार ह्या संदेशांत दोन संगती आटापतात. एक मोरयेक मान आनी एक देवबरांत जी कुटुंबां. आनी मोरी आनी कुटाम ह्या दोनांय मदें भोव लागशिल्लो संबंद आसा म्हूण आमी सांगयता. मोरी आमकां भोव लागशिल्ली आनी मोरयेक कातोलीक क्रिस्तांव आपल्याचो कुटुंबाचो एक सांदो म्हणल्या बरीच घेतात. कुटुंबांत खंयचेंय एक बरें फालें जावं दी, एक रोस जावं दी, एक काजार जावं दी, आनी हेर खंयचेय संभ्रम जाता आसतना आमकां पयलो उडास येता मोरयेचो. कित्याक मोरी 2000 वर्सां आदीं त्या काना शारांतल्या लग्नाच्या माटवांत जेजू सवें हजर आसली आनी थंयसर कितें जालें म्हणलें आमी हर एकलें जाणाव. त्या संभ्रमाक आयिल्ल्यांक दिजय जालो वायन उणो पडलो आनी मोरी जेजू लागीं विनाती करन त्या कुटुंबाक आयिल्ल्या सैऱ्यांक दादोशी वायन लाभशें करूंक मोरी कारण जाली. जेजू मुखांत्र तें पयलें अजाप जेजूचें त्या काजारा माटवांत जालें. आनी देखून मोरयेचो आमी प्रत्येक उडास करता आमच्या बऱ्या फाल्यांनी. आमच्या कुटुंबांत तिका एक जागो दिता. आमकांय जेजूची मजत, जेजूची कृपा आमकां तिणें मागून दिवच्याक. आनी तेच मोरी आजून करन आयल्या आनी ह्याच खातीर आज आमी मोरयेक मान देवाक अर्गां घालया. पवित्र पुस्तकांत एक नावाडीक वोपार जावन सगळीची पुताची आमकां निकळीत आसा. तेका बापायक दोग पूत आशिल्ले. तांचो धाकटो पूत म्हणून लागलो, बाबा म्हज्या आस्तेचो वांटो म्हाका दी म्हणून. बापायन आस्त वांटून दिली. तो पूत गेलो गम्मत मान सगळ्या होकडावन भिकाऱ्या बरी पाटी आयलो. हांगासर जेजू ही वोपा दिता आसतना देवाचो मोग कितलो फाटक्याचेर एक फाटकी फाटी आयल्या वेळार देवाक कितलो संतोश जाता म्हणलें दाखोवच्याक जेजून ही वोपा दिल्ली जावन आसा. पूण एक सवाल म्हज्या मतीक आयिल्लें तें जावन आसा, जेजू ही वोपा दिता आसतना बापायक हाडटा, ताच्या दोगां पुतांक हाडटा, पूण आवयक कित्याक हाडिना? आवय खंय गेल्ली? ह्या दोगां पुताची आवय मरण पावल्ली वा ती नातल्ली जावंक पुरो. त्या सन्निवेशांत स्त्रियेक चड गौरव नातुल्लो आसतलो आनी देखून आवयक थंयसर मदें हाडूं ना जावंक पुरो. पूण जर एक आवय ती जेजून मुखार हाडिल्ली जाल्यार ही वोपार कशी फुडें वेती? आवय त्या धाकट्या पुताक सांगती, तूं कितें उलयताय? आस्तीचो वांटो विचारताय. विंगड वचोन जियोवचें तितलें सुलाबायचें म्हूण चिंता दिसता. तो थंड बोस म्हूण तिका त्या धाकट्या पुताक बेस्टावन ताणें वसानांतले बरी करती. आपल्या पोतीक त्या दोगां पुतांच्या बापायक ती सांगती, आळे वो भुरगो आनी की भुरगो ताची बूद बसवना. तो आस्त विचारता म्हणून तूं ताका आस्त दिवंक वचनाका. कित्याक म्हळ्यार तो आस्त खाण घेतलो आनी सगळे होगडायतलो आनी भिकारी जावन पाटी येतलो म्हणून ती सांगती आली. आनी तिच्या पोतीक ह्या दोगां पुतांच्या बापायक आस्त दिवंक ती सोडती ना आनी ती वोपार तितल्यार साकेर जाती. आनी जेजूक त्या वोपारी मुखांत कितें सांगूंक आसलें तें सांगूंक साध्य जातें ना. आनी देखून जेजू आवयक इल्लें विंगडत दवरता. ती नातले बरीत म्हणल्यार बरी ती वोपार सांगता. ओट्टारे आवयक कितें जायचें? आपल्या पुतान घरसण वचों नजो, आपल्या पुतान घराच रावाचें, आमचे कुटाम एकवटी जावन आसाचे. आनी ही एक आशा ही एक आवय बापायक आनी प्रत्येक जावन आवयक खंडीत आसा. आमच्या कुटुंबाच्या सगळ्या सांगांनी सांगाता आसाचे, एकवटान आसाचे, मोगान आसाचे म्हणून. आनी देखून सुकणना आमची कुटुंबां सांगाता दवरची. सांप्रदायीक दोन संगती आसात. एक मागणें
आनी एक जेवण आनी ह्या दोन संगतींनी सडीत पात्र आवयसो आसा. सडावत कुटुंबांनी ह्या मागण्यांत आनी जेवणांत सडीत पात्र आवयसो. कित्याक आमच्या आवयन आमकां संताक्रुसाची कूर काडूंक शिकयिल्ली, आमच्या आवयन आमकां आमच्या बापा मागणें शिकयिल्लें, आमच्या आवयन आमकां नामान मरी शिकयिल्लें आनी अशें आवयन आमकां चड मागण्या विशीं आमकां सडीत आमकां तरबेत केल्लें. सांगात आसा एका कुटुंबांत एक आवय रांदता, रुचीक जेवण ती वाडटा, मागणें आनी जेवण एका कुटुंबाक सांगाता दवरता. आनी त्याच प्रमाणे मोरी आमकां सगळ्यांक पवित्रच्या सगळ्या सान्यांक हे कुटुंब कशें सांगाता दवरूंक कारण जाता. मात्र न्ही, आमच्या वैयक्तीक कुटुंबांनी मोरी देवाचो जेजूचो आदार मागून आमकां दिता. आनी देखून तिणें दिल्ल्या सर बऱ्यापणा बसत देवाक अर्घ दिवच्याक आमी आज ह्या फेस्ताच्या संभ्रमांत वांटेली जावन आसा. हें वर्स आमच्या दियेसीजींत कुटुंबाचें वर्स म्हणून प्रगट केलां. आनी एक वर्स कुटुंबा खातीर समर्पण दिलें हें कांय पयले फावटी न्ही. हाच्या पयलें आमच्या दियेसीजींत वर्सां कुटुंबाक समर्पण दिल्लीं आसात. आनी आयले बार पापसाहेबानच सगळ्या पवित्र सभेच्या हंतार आमोरीस लेतिशिया कुटुंबाचें वर्स म्हणून 2 वर्सां आदीं प्रगट केल्लें आमी जाणाव. 2014 आनी 15 इसवेंत पापसाहेबान कुटुंबाची सिनोद आपयिल्ली आनी असो फळ जावन आमोरीस लेतिशिया म्हणलें आपोस्तोलीक पत्र ताणें पाठयिल्लें. आनी ह्या आमोरीस लेतिशिया वा मोगाचो संतोष ह्या आपोस्तोलीक पत्रांत आशिल्ल्यो कुटुंबाक लक्ती जाल्ल्यो संगती संवसारांतल्या सगळ्या क्रिस्तांव कुटुंबाक पावय जाय म्हणल्या उद्देशान 5 वर्सां उपरांत आमोरीस लेतिशिया कुटुंबाचें वर्स म्हणून प्रगट केल्लें आनी तें 2 वर्सां आदीं आमी आचरण केलां. आमचीं कुटुंबां बरीं आसात, आमचीं कुटुंबां एकवटीत आसात, आमचीं कुटुंबां देवबिरांतचीं आसात. भोव बरें, तेंच आमी आशेवचें. देवाक आमी अर्घ दित जाय. असलो एकवट असले देवबिरांत देवान येदोळ पर्यंत आमच्या कुटुंबांत सांबाळल्या खातीर. पूण आधुनीक संवसाराचो वचसो आमच्या कुटुंबांक भिरांकूळ जावन एका वादळा बरी आपटोन आसात. आनी ह्या वरवीं कुटुंबांत देवबिरांत उणी जाल्या, कुटुंबांत एकामेका उलोवणें उणें जालां, कुटुंबांत मागणें उणें जालां, कुटुंबांत एकामेका वळखुचें उणें जालां. सैऱ्यांक लागशिऱ्यांक कुटुंबाच्यांक वळखुचीं मनशां आज कुटुंबांत जायतीं उरोंक नात. कुटुंबांत साळावळ उणी जाल्या, संबंद उणो जाला, सांगातपण उणें जालां आनी हें उणें जावनूच येता. आनी हो जावन आसा प्रभाव आधुनीक संवसाराच्या वशाचो. आनी असलें एक कंटाक आमच्या कुटुंबांनी येवंक नजो. येदोळ कुटुंबां बरीं आसात आनी मुखार तीं वायटाक बली जावं नजो म्हणल्या उद्देशान हें कुटुंबाचें वर्स आमी आचरण करचें. काना शारांतल्या त्या लग्न माटवांत मोरयेन एक उतर सांगलें साकरांक, तो तुमकां कितें सांगता तें तुमी करा म्हणून. देवबिरांत म्हळ्यार कितें? देवबिरांत म्हळ्यार देवाचें उतर आयकुचें, त्या प्रमाणे चलचें, देवाच्या खुशे प्रमाणे आमी आमचें जिवीत मांडून हाडचें. आनी आज मोरी आमकां तेंच उतर आमकां सांगता, तो तुमकां कितें सांगता तें तुमी करा. आधुनिकांत असो ताळो इतलो जोर जाला की देवाचो ताळो आयकोनचें कश्ट जाला. ह्या आधुनीक ताळ्याच्या त्या आवाजाक देवाचो ताळो माजवून गेला. आनी देखून हें कुटुंबाचें वर्स प्रगट केल्लें तें आमी बऱ्या तरान आचरण करन कुटुंबां आमची शाबीत देवबरांत राखूंक हो एक उलो. आयचीं वाचपां वर्साच्या साद्या काळाच्या 7व्या आयताराच्या वाचपां आमी आयकलें. पयलें वाचप लेविताच्या ग्रंथांत आनी हातूंत देव मैजे मुखांत इस्रायल प्रजेक पवित्र जावंक आपोवणी दिता. देव म्हणटा पवित्र जाया, कित्याक हांव सरस्पर तुमचो देव पवित्र. आनी पवित्रपणाची वाट हेंच वाचप आमच्या मुखार दवरता. आनी वाट कसली पवित्रपणाक? द्वेश करिनाका, फारीकपण खाण घेनाका, पेल्याचे राग दवरिनाका. आनी हीच वाट जेजू आयच्या सुवातेन ती आमकां इल्ल्याचे चड मापान आमचे मुखार ते दवरची आमी आयकलें. आनी विशेश करून कोणेंय येदोळ सांगनातलीं तसलीं उतरां जेजू आयच्या सुवातेंत उलयता. तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा आनी तुमकां द्वेशी तेज्या पासत मागा म्हणटा. कित्याक जसो सर्गेचो बाप तुमचो बरो तशें तुमी जाय सर्व बरीं. केदाळ आमी त्या सर्गीच्या बापाचें बरेंपण आमचे मुखांत प्रतिफलीत करता.
केदाळा तें देवाचें बरेंपण आमच्या कुटुंबांत जळकोन येता, केदाळा तें देवाचें पवित्रपण आमच्या कुटुंबांत रुता जाता, आमची कुटुंबां देवबिरांतची कुटुंबां जावन परिवर्तन जातलीं आनी हें आमी करूंक जाय. अमोरिस लेतिशिया ह्या अपोस्तलीक पत्रांत देवबिरांत आसूंक थोडीं लक्षणां गरजेचीं तीं पापसाहेब पापा फ्रांसीस आमच्या मुखार दवरता. कुटुंबाची सुरवात जाल्ली पवित्र त्रिंदादी वरवीं. आमची कुटुंबां पवित्रायेच्या त्या वाटेन फुडें वसा जाय आनी देखून पापसाहेब म्हणटा कुटुंबा जिवीत पवित्र त्रिंदादीचें बिडार जावन आसा. सांत पावल एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत म्हणटा ह्या संवसारांत हर एक कुटाम आपलें नांव देवा तावन घेता आनी जर त्रिएक देवाक भोवपवित्र त्रिंदादीक जर आमच्या कुटुंबा समेत संबंद आसा जाल्यार जसो बाप पवित्र, जसो देव पवित्र, तशें आमची कुटुंबांय त्या पवित्रपणाच्या वाटेन आमी फुडें व्हेलीं जाल्यार देवबिरांत आमच्या कुटुंबांत फुलोवन येतली. कुटुंबा जिविताची सुरवात जाल्ली काजारी बेसान. एक दादलो आनी स्त्री देवान रस्तानाच तांकां एकामेका खातीर रचलीं आनी लग्ना बेसान ती सांगाता येतात आनी भोवपवित्र त्रिंदादीक सरीस जाल्लो तो मोग जियोंक ती फुडें सरतात आनी ह्या मोगाचो फळ जावन तांकां भुरग्यांचें देणें लाभता आनी अशें कुटुंबाची सुरवात जाता. खंयच्या कुटुंबांत दादल्या स्त्री आनी भुरग्यां मदें एकतार आसा, दिसपट्ट्या कश्टां समस्या मदें संतोश आनी भरवोसो आसा, थंय त्रिएक देवाची हाजिरी आसा म्हणटा पापसाहेब त्या अपोस्तलीक पत्रांत. तो वळ कुटुंबाच्या एकतारांत पवित्रपण गूण जाता आनी हें पवित्रपण आपणायल्यार आमच्या कुटुंबांत देवबिरांत वाडटली. हें पवित्रपण सांबाळूंक कुटुंबाच्या हर एका सान्यांनी प्रयत्न करूंक जाय. बडव्यान मोरयेक इजबे हाडल्या वेळा मोरयेन देवाक तिच्या कुशींत एक जागो दिलो. भोवपवित्र त्रिंदाद मोरये थंय जियोंक आयलो. कित्याक म्हळ्यार मोरी तिच्या आवयच्या कुशींत गर्भ सांबाळूनच्या त्या घडयेंतावनूच ती पवित्र जावन आसली आनी ह्या पवित्रपणा वरवीं देव तिचे थंय वस्ती करूंक आयलो. आमची कुटुंबां देवबिरांतेंची कुटुंबां जायशें वा देवबिरांतेच्या कुटुंबाचें आनी एक लक्षण पापसाहेब म्हणटा आमची कुटुंबां मागण्याचें क्रिस्ती केंद्रीत कुटुंबां जावन आमी परिवर्तन करीत जाय. सांजू पावल दुसरो पयल्याचो पापसाहेब तो म्हणटा कुटुंबा जिवितांत मागणें प्रमुख स्थान घेता. आमच्या संप्रदायान सांगिल्लें आसा जें कुटाम सांगाता मागता तें कुटाम सांगाता रावता म्हणून. आनी जर आमची कुटुंबा येदोळ पर्यान सांगाता आसात, एकवटान आसात, देवबरेंतीन आसा जाल्यार ताका प्रमुख कारण आमच्या कुटुंबांत मागणें आसा. केदाळा ना जाल्यार एक सांजेचें मागणें तें मागल्या शिवाय आमच्या वडिलांनी आमकां न्हिदोवंक सोडिल्लें ना, ह्या रातीचें जेवण जेवंक सोडिल्लें ना. आनी देखून मागणें आमच्या कुटुंबांत प्रमुख स्थान घेता म्हणटा पापा सांजू पावल दुसरो. कुटुंबांतावन कुटुंबा सवें कुटुंबा खातीर आमी मागणें करीत जाय. कुटुंबाच्या वडिलांनी भुरग्यां सांगाता सुखान आसतना कुटुंबाचें मागणें तेर्स करतना बाबार्थी जिवीत दृढ जाता. तस जाल्यार कुटुंबांत देवाचें बेसांव वाडटा. मागण्याच्या घडितांनी आपणा बसत आनी हेरां बसत मागोवंक, मोरयेची ससाय सोदूंक आनी विविध भक्तीपणाद्वारे पवित्रपणाचें दिव्य आपणावंक आमकां सर्वांक त्या मुखार साध्य जातलें. मोरी लुर्दान जावंक पुरो वा हेर कडेन जावंक पुरो दिश्टीक पडटना मोरयेन सांगलें पयलें उतर जावन सा मागणें करा, प्राजीत करा आनी अशें आमचो आनी देवाचो तो संबंद लागीं दवरच्याक मोरयेन तवळ दिश्टीक पडोवन उलो दिल्लो आसा. आनी एक लक्षण देवपर्यंतच्या कुटुंबाचें जावन आसा देवाच्या उतराचेर बांदून हाडिल्ल्या पवित्रपणाची कुटुंबां आमचें जाय. पवित्र पुस्तक आमच्या भावार्थाचें दिरवें कुटुंबां सांगाता देवाच्या उतराचें वाचप आनी नियाळ, वैयक्तीक अभ्यास आनी शिकाप आमची भावार्थीची गूण करता. किर्तन 119 म्हणटा देवाचें उतर आमच्या मेठांक दिवो, आमच्या जिणयेचो उजवाड. खंयच्या कुटुंबांत पवित्र पुस्तकाच्या उतरां मुखांत देव उलयता थंय देवसाराक आनी ताच्या बुलोवण्याक अवकाश ना, जागो ना. आनी कुटुंबाच्या समस्यांक देवाचें उतरच तांकां जाप दिवंक शकतलें आनी कुटुंबाचे संदेश आपल्या कुटुंबाच्या समस्यांक जाप सोदून काडूंक शकतलें. मोरयेन देवाच्या उतराक व्हडलें महत्व दिलें. बडव्यान इजबे हाडल्या वेळा म्हणलें तेणें उतर हांव सोमयाची चरण दशी तुज्या उतरा प्रमाणें म्हजें तें जावं.
आणि ते उतर मोरयेन तिच्या खुशींत स्विकार केले मात्र न्ही, सगळ्या तिच्या जिवितांत त्या उतराक तेणें फाळो दिलो. आनी तेंच त्या कानाशाराच्या लग्ना माटवांती मोरयेन सांगलें उतर, तो तुमकां कितें सांगता तें तुमी करा. जेजूचें उतर पाळूंक मोरये आमकां सांगता, मोरये आमकां शिकयता. आनी एक लक्षान अपोस्तोलीक पत्रांत बाबसाहेबान दिलें जावन आसा, एकामेकाच्या मोगांत आनी हुस्क्यांत एका कुटुंबांत देवबिरांत दिसून येता म्हणटा. परस्पर मोग आनी हुस्को आसल्या वेळा मनशाक आनी देवाक चड लागीं तें हाडटा. देव खरोच इमॅन्युएल जाता, म्हणजे मोग आनी हुस्को आमच्या कुटुंबांत आसा जाल्यार देव आमच्या कुटुंबांत जियोंक येता. जो हांव आपल्या पयल्या पत्रांत म्हणटा, एकामेका आमी मोग करूं जाल्यार देव आमच्या थंय रावता आनी ताचो मोग आमच्या थंय संपूर्ण जाता. आनी हो मोग आनी हुस्को जेजूच्या भुरग्यापणार विशेश करून त्या बागेवंत कुटुंबांत हांवें पळयल्लो. जावंक पुरो मोरी आनी जुजे एकामेका पतीन स्विकार केल्या उपरांत त्या जेजूक जळम दिवच्या खातीर बेतलेहेमाक वता आसतना तांणी भोगिल्ले ते कश्ट, एकामेकाचो हुस्को. जावंक पुरो हेरोद राई 2 वर्सां सकयल्या भुरग्यांक जिवेशी मारता म्हणटा आसतना तांणी पालायन करतना घेतलो एकामेकाचो हुस्को. जावंक पुरो जेजू देवाळांत भुरगो जेजू सांडून गेल्या वेळा तांणी काडलो खंत हुस्को. हें सगळें त्या बागेवंत कुटुंबांत जेजूच्या बाळपणार दिसून आयिल्लें आमकां वाचूंक मेळटा. आनी एक चवथें लक्षण देवबिरान तेच्या कुटुंबाचें जावन आसा, एकामेकाची आनी पेल्याची सेवा. दादलो आनी स्त्री, आवय आनी बापूय एकामेकाक, आपल्या भुरग्यांक आनी पेल्याक सेवे मुखांत कुरपा बांदतात. एकामेका एक मोगाचें उतर, एक मोगाळ दिश्ट, एक कुमकेचो हात, एक उबेचो स्पर्श आनी एक मोगाची भेंग मारतना संतोशाची भरती कुटुंबांत भरता, पवित्रपणाची सवस्काय कुटुंबांत वाडटा. एलिझाबेथ आपले म्हातारे प्रायर गर्भेस्तीन जाली म्हूण आयकल्लेंच मोरी दावी तिची सेवा करूंक गेली म्हणून मोरयेची सेवेचो तो स्पिरीट आमकां सांगता. सुवार्थेंत आसच्या बऱ्या सामारिया घरा परी पेल्याच्या गरजांक आमी पावता आसतना ह्या संवसारांतच सर्ग आमी आसा करता, वृता करता. असली देवबिरान तेच्या कुटुंबाचें लक्षण जर आमच्या कुटुंबांत दिसून आयलीं तर आमी देवाक मानवाले जातले, देव आमचे थंय वस्ती करतलो आनी आमचीं कुटुंबां बागेवूं जातलीं, पवित्र जातलीं. आनी असलीं देवबिरांतचीं लक्षणां मोरये थंय आसलीं, नजरेताच्या बागेवंत कुटुंबां थंय आसलीं. मोरयेन आपणाकच पवित्र सांबाळून देवाक आपणा थंय तिणें जागो दिलो. आमकांय पवित्र स्नानांत पवित्र केल्यात. आनी सांत पावलाच्या दुसऱ्या वचपांत कोरिंथकारांक पयल्या पत्रांत हांव म्हणटा, देवाचो आत्मो आमचे थंय आसा, देखून आमी देवाचीं मंदिरां जाल्या. आनी हीं पवित्र मंदिरां आमी केदींच बसटावंक नजो, ती मेळी करूंक नजो, बागार ती पवित्र आमी सांबाळल्या वेळा आमचीं कुटुंबां, हर एकल्याचीं कुटुंबां आमी पवित्र करतल्या, देवबिरांतची करतल्या. आनी ह्या खातीर देवाची कृपा आज आमी मागून घेवया. आज आमी वेलांकणी मायेक मान करणे फेस करता आसतना आमची कुटुंबां आमी देवबिरांतीचें बांदून हाडल्यार तोच मोरयेक आमी कसो मान जावन आसा. मोरयेक आमी मान करया, देवबिरांतीची कुटुंबां बांदून हाडया म्हणलो संदेश आमी आमच्या जिवितांत पाळिल्ले बरी जातलो. आनी मोरी आमकां आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या कुटुंबाच्या सोरसान्यांचेर आनी विशेश करून समस्यांक, कश्टान वरांक, वायट सवयांक बाली जाल्ल्या कुटुंबाच्या सान्यांक आनी असल्या कुटुंबांक प्रत्येक कुरपांनी आशिर्वाद मोरी मागून दिवं दी म्हणून मोरयेची ससाय आमी आमच्या आनी हेरांच्या सर्वांच्या कुटुंबा बसोत आमी मागून घेवया. आनी तीच मोरी जें कितें आमच्या कुटुंबांत उणें पडटा तें जेजू लागीं मागून बर्तिकान दिवं दी. आनी आमची कुटुंबां सदांच देवबरांची कुटुंबां जावन राखून व्हरून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. उबे रावात. आमच्या बाबार्थाची उसारणी आमी करया. सतमंता देवाक, सर्पद्वदारा बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक, ताच्या एकल्याच पुताक, आमच्या सोमयाक तो पवित्र आत्म्यावरी गर्भी संभवलो, अवकार मरयेत हांव जल्मालो, पोन्स पिलाताकाल ताणें सोंसले, ताका कुर्सा जोडलो, तो मेलो आनी ताका निके पेलो, तो
तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवंत जालो सर्गार सोडलो सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय हांव जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबे करूंक येतालो सतमंतां पवित्र आत्म्याक कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार फातकांच्या बोगसांनी कुडीचें जिवानपण ससनाचें जिवीत आमेन. मोगाच्या भावा भयणीनो देवान मरयेच्या मजतीन आमची मागणी आयकल्यांत आमच्या गरजांक देव पावला. ह्या खातीर देवाचे उपकार आमी आठयता आसतना आमी ह्या संवसारांत अशें सदांच गरजेवंतां देवाचो आदार आमकां गरजेचो परत आमची सर मागणी आनी त्या सामा बाबा प्रार्थना मुखांतर सर्गीच्या बापाक आतां आमी भेटोवन दिवया. बापा पवित्र सभेच्या समेस्त म्हणयाऱ्यांनी तांचे ताब्यान आसच्या परजेक बोगसाण्याची मोगा मैपासाची एकवटाची देवभिरांतीची कुटुंबा जिणी जियेवंक प्रेरीत करिशे तांकां बरें मोन दी म्हूण मागता. बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. आमच्या देशाच्या मुखेल्यांनी आनी अधिकाऱ्यांनी संवसारी बुलावणेक लाभदान आसतना सेवेच्या मनोभावान जियोवंक तांकां शिकय. तशेंच तांच्या अधिकाराचो दुरुपयोग करिनासतना संविधानाक सारी जावन लोकांची हक्क राखोवंक उदार मन दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे. आमच्या फिरगस कुटुंबांतल्या सर सांद्यांनी कुटुंबान देवभिरांतीन बोगसाण्यांच्या स्पिरितान एकामेकाच्या गरजांक सुदारसून कुटुंबांचो एकवटाचो बांद हर एक दीस जिवाळ दवरून मोग मायपासाची कुटुंबा जिणी जियोवंक तुज्या कृपेन भर म्हूण मागता. बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. पिढे वरवीं उतार प्राये वरवीं कश्टांच्या भावा भयणीक तुजे कृपे सकत दी. वेलंकणी माय मरिपात भलायकेचे देणे आशेवच्या सर्वांक बरी भलायकी फावो कर. सर विघ्न अनवरात हांव सुटका लाभय म्हूण मागता. बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. दिसपट्ट्या ग्रासा खातीर कुटुंबांत पयस परगांवांत वावर करच्यांक तांच्या वमटीचो बरो प्रतिफळ आनी वावरातालार संरक्षण दी. तशेंच ह्या वेलंकणी फेस्ताक मुद्दम तशेंच दानी जावन कुमो केल्ल्या सर बऱ्या मनांच्यांक तुज्या कृपे बेसावांचो भरपूर प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता. बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. आयचे अर्गां बलिदान भेटोवच्या मनादीक मुन्सिंजर बाप मॅक्सिम नोरोना आनी 6 भेटवणी करच्या सर याजकांक तांच्या त्यागी जिणेंत तांकां दादोसकाय लाभोवन तांच्या मनियारपणा वरवीं लोकांची सेवा करतना तांकां येवच्या निरासपणांत तुजो दैवीक सांगात आनी आपोवण्यांत तिरसन लाभय म्हूण मागता. बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. तुज्या उतरांतान प्रेरीत जाल्ल्या आम्हा सर्वतय माया मोगाचे एकवटाचे शांती समाधानाचे देवभिरांतीचे बोगसाण्याचे वातावरण कुटुंबान त्रास करूंक मोरये मायेचे कालतेपण आनी समर्पीत जिणी आमच्या जिवितान मेल फंक जावन जियेवंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. थोडो वेळ आमच्या खासगी गरजां खातीर आमी मागया. आमच्या कुटुंबाच्या सर्व सान्या बसोत आनी हेर सर कुटुंबां बसोत गडीभर मौनपणी आमी मागया. सर्गींच्या भोवमगाळ बापा मोरी आमच्या माये तें एक वर्ती आवय तुवें आमकां फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनवासता. तिच्या देखीन आनी आदारान आमच्या संवसारी जिवीत तुका मानवा सारकें जियोवंक आनी देव तुज्या भिरांतेची कुटुंबां बांदून हाडूंक आमकां सर्वांक तुजो आदार आनी कृपा लाभय. आतां आमी उसारली ही सर आमची मागणी सांगता. सर आमच्या काळजा चत्रेक बापा तूं मानून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन.
कांसो तुझ्या भुरग्यांनी मोगान पेटोवसो गे दयाळ बापा गे मोगान आमकां जिवीत हे दुकान सुखान दुकान गे दयाळ बापा गे मोगान आमकां जिवीत हे दुकान सुखान दुकान गोवांसो वायदा कांसो तुझ्या भुरग्यांनी मोगान पेटोवसो गे दयाळ बापा गे मोगान आमकां जिवीत हे दुकान सुखान दुकान गे दयाळ बापा गे मोगान आमकां जिवीत हे दुकान सुखान दुकान बापा तुझ्या पुतान आपणाक बली भेटोवंक दिलो कल्वारीच्या दोंगरार खुर्सा मोरून तयार जालो मोगाने केलो मोगाक साथ जालो मोगाक जिवीत जियोवच्या उलोवंक दिलो मोगाने केलो मोगाक साथ जालो मोगाक जिवीत जियोवच्या उलोवंक दिलो गोवांसो वायदा कांसो तुझ्या भुरग्यांनी मोगान पेटोवसो गे दयाळ बापा गे मोगान आमकां जिवीत हे दुकान सुखान दुकान गे दयाळ बापा गे मोगान आमकां जिवीत हे दुकान सुखान दुकान जिवीत आसकानीक सांग बापा तुका भेटोवंक दिता जिवीत पेले सेवेन व्हडा मोगान समर्पिता मोगान आमकां भर वोत कुरपेची वेचिक्या भुरग्यांची जी नंदन कर मोगान आमकां भर वोत कुरपेची वेचिक्या भुरग्यांची जी नंदन कर गोवांसो वायदा कांसो तुझ्या भुरग्यांनी मोगान पेटोवसो गे दयाळ बापा गे मोगान आमकां जिवीत हे
माझ्या भावा बहिणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता दसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाखाली महिमे आमच्या आयिल्ल्या पुरुषाच्या देवाक सर्वेस्पर मानून देव. सर्वेस्परा, तुका फावो तो मान दिवच्या गे पवित्र रितींत आमी वांटो घेता. तुज्या नांवाचे महिमेक जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान आमी तुका भेटोवंक आयल्या. ताचे वरवीं सासणाचें सूख आमकां लाभय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो. आमची काळसां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. नित्यांकारी मोरयेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकणता, तुका बंदिता, तुजी किर्ती परगडता. आपल्या अवकारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तेणे संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकणतात. ताचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जाताच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगात. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासा करात. बाबार्ताचो गुड परगटुया. तुझे मरण संभ्रमता, तुझे पुन्हा
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खाल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतेल्या मासो मेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे प्रथमेचे विस्तारलेले जे पवित्र सभेचो उडास कर फ्रांसीस आमच्या भगिनी बापा पीटर पौल साल्दाना आमच्या गवळी बाप्पा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तेका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या समेस्त बाबा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कुंवार मोरये देवाचे माये संगाती ती सपती भाग्यवंत सुसे भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर बोकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंकू आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सडवंदराची आज्ञा मौनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जा तुझे राज आमकां ये तुझी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसार जा आमचो दीस पडतो आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगो आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी सर्गीचें भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोशानत रेखनाक आमकां तुजे उदार काकुलतेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाट राजवाडी पदवी महिमा तुझी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो एकामेकाक शांती दियात देवाचे
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवण्या बदली आमी सर्व सुभागी सोम्यांक आमचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण ह्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आतां पवित्र कुमगार वांडचो वेळ 20 कडेन कुमगार वांडटात. भितर 12 भायर 8 कडेन आनी खंयसर तुमकां वसा जाय म्हणो हांगासर स्वयंसेवक तुमकां वाट दाखयतात. ते करून भक्तीन शिस्तीन कुमगार काणगेयात. ಈಗ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಸಾದ ಹಂಚುವ ಸಮಯ. ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಸಾದ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಆದುದರಿಂದ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು, ಉಳಿದವರು ಸ್ವೀಕರಿಸದೆ ಮೌನವಾಗಿ ಮರಿಯ ಮಾತೆ ವೆಲಂಕಣಿ ಮಾತೆಯನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವುದು.
प्रार्थुया. विश्वासी देवा आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताचें जेवण आमकां वाडून सर्गीचें सूख तूं आमकां बसायताय. ही तुजी बसावणी बेगीन शेवटाक फावय म्हण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसो. फेस्ताचो संभ्रमीक आशिर्वाद घेवच्याक आमच्यो तकल्यो आमी बागोवया. भाग्यवंत ओंकार मरियेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली, तसो तुमकां आपल्या देण्यांनी भरूं. ओंकार मरिये उदेशी जिविताच्या रसनाराक तुमी घेतलो, ती तुमकां सदां आपल्या गोपांत बाळगून दवरूं. आज ओंकार मरियेच्या परबे दिसा तुमी संतोश भरीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां भरूं आनी आमच्या ओंकार मायेचे मजतीन ससनाच्या संतोशाक आमी सगळीं पावूं. आनी सर्व पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवय सदां आसो. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वडकार. एक घडी बसात. मोगाच्यानो 30 आनी 2 वर्साचे वेलणकडी बायेचे दबाजीक फेस्ताचें आचरण आतां आमी केलें. ह्या फेस्ताचे शुभाशय हांगासर आसलो आमचो विकार जलाल बाप आनी सैरे याजक धर्म भयणी ताजे तर्फेन तुमकां सर्वांक गांवांत आसल्यांक आनी परगांवांत आसल्यांक फेस्ताचे शुभाशय पाठोवन वेलणकडी माय भलायकेचे माय आमकां सगळ्यांक आमच्या कुटुंबांत भलायकी लाबोवन दी म्हणून आमच्या सर्वांचें मागणें जावन आसा. हे फेस्त आचरण जाल्लें 1990 आनी 2 मार्चाची 1 तारीख ह्या दीस वेलंकणी तावनो इमास हांगासर पावल्ली. हाचें मुखेलपण घेतलें त्या दाळचो विकार बाप लॉरेन्स मार्टिस आतां निवृत्त. आनी 2 लायकांनी ही इमाज वेलंकणींतल्यान हांगासर हाडली. ते जावन आसात एकलो बाजेल क्रास्ता वर्काडी दुसरो बडो चावाला आनी एकलो देवादीन जाला लुवीस डिसोजा पयले नडी बैल आतां वर्काडी दुसरो बडो. भोव कश्टांनी म्हणले बरी तांणी खांदार म्हणले बरी ती इमाज थंय तावनो कोडयाळ तावनो हांगासर हांगा तावनो अशें ती तांणी हाडली म्हणलें हांवें आयकलें आनी परचे परस म्हाका बाजेल क्रास्तान ह्या विशीं तशेंच लुवीस डिसोजा तसो पूत लिस्टन ताणें म्हाका सांगलें. ते देखून तांचो यास आमी उडास करतावो आनी तांचे पसोती आमी मागतावो. आयचे मिसाचें बलिदान जावन प्रधान यासक आमचो विकार जलाल मोन्सेंजर बाप मॅक्सिम एल नोरोना तांणी येवन आमचे पसोत मागला आनी एक बरो संदेश दिला. मोरये माये मारिफात आमच्या कुटुंबांत भक्तीपण आनी बरेपण भलायकी ती कशी आमी जोडयत म्हणलें आमकां तांणी मोरयेची ती एक घेवन सांगला. ह्या संदर्भार तांचो उपकार बावडटा. तांचे लागीं विनंती हांवें केल्ल्या वेळार तांणी जायत म्हूण ओप्पोन वेळार ते हांगासर आयल्यात. म्हणसर बापानो तुमचो उपकार आमी बावडटा, तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर सैरे पाद्र्या बसात. आज आयतार कितले जाण येतात म्हणलें म्हाका गोतून नातलें. कितें म्हळ्यार सगळ्यांकी आयताराचें काम आसा, मीस आसा जाल्यारय हांगासर आयिल्ले पाद्र्याब तुमच्या मोगान ते आयल्यात. हांगासर पयलो आमचो वार्डाचो विकार वार भोवमानादीक बाप स्टॅनी पिरेरा थंयसर ते आसात. तांणी पयलें येना म्हूण म्हाका सांगलें कित्याक म्हळ्यार तांकां तितली जबाबदार आसा सांगाताच. थंयच तांकां कॉपेल आसा, कॉपेलान ते मीसी आसा. हांवें जायत म्हणून सांगलें पण हांगासर ते आयल्यात. तांचे बरें मोन ह्या संदर्भार हांव उल्लेख करतां. हांगासर आसात बाप मायकल
डॉन बॉस्को पावोरू तांचे वडील तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर आसात वळख तुमकां आसाम दिसता आमचे वरकडेचे शिल्पी बाप फ्रांसीस रोड्रिगस. तांणी मिसाक येवंक जायना आयतार न्ही सांजेर कंडीत येता म्हूण सांगलें. त्या देखून ते हांगासर आयल्यात. भोवशा चड लोक तांकां पळोवंक आयला जाय जंय. फ्रांसीस तुमचें येणें आमकां देवाचें देणें जावन आसा. तुमकां देव बरें करूं. उपरांत थंयसर आसात मंजेश्वराचे लोकमोगाळ विगार बाप एडविन पिंटो. केदाळाय आमकां कुमो करूंक ते तयार. फादर आयतार जाल्यार तुमी आयल्यात. तुमकां देव बरें करूं. इश्टीन आसात फादर अरुण लोबो. ते मानसीक तज्ञ आमच्या देसजींचे समालोचन केंद्र आसा कावन्सलिंग ताचे वडील आमच्याच वारड्यांत तालपाडी फ्रेंडशीप हावस थंयचे ते वडील जावन सेवा दितात. आयतार तांकां इल्लोसो वेळ मेळचो जाय जंय आपयतना ते आयल्यात. फादर अरुण तुमचो उपकार हांव बावडटां. त्या कुशीक आसात फादर संतोष मिनेजस स्नेहालया थंयसर ती सेवा दित येत आसात. भोवशा आमकां सड्ड मोगाचें म्हणालें तेच आनी लक्ष म्हळ्यार मोग तेच खंयच्या गरजेक हांव तिका आपयत आसतना ते येतात. सेवेन भरुल्ले आनी तालेन बंद पाद्र्याप. फादर संतोष तुमचो उपकार हांव बावडटां. ताचेच इश्ट आसात फादर आयुबन पिटर डिमेल्लो. हांगासर बसती पूण ताची सेवा कोमंगळा थंयसर विकार जावन आसात. म्हाका मस्त ते मार्गदर्शन दितात. फादर आयुबन तुमचो उपकार हांव बावडटां. ताचे तिश्ट आसात डॉन बॉस्को पाद्र्याब फादर प्रज्वल. परत तांकां वोर्द मेळ्ळे ते फ्रेश दिसतात. फादर प्रज्वल तुमचो उपकार बावडटां. वय ह्या सर्व ह्या सगळ्यांक आमी एक ताळयो पेटयांगी तांच्या बऱ्या मनाक. तशेंच 3 दीस त्रिदूम आसलो. हे त्रिदूम चलोवन व्हेल्ले. पयल्या दिसा मिया पदोचो विकार बाप एडबिन कोरेया. दुसरे दीस कोमंगळोचो विकार बाप आयुबन पिटर डिमेल्लो. तिसरे दीस स्नेहालयाचो पाद्र्याब फादर संतोष मिनेजस तांचोय हांव उपकार बावडटां. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आमची धर्मीक भयण्यो 3 कोवेंतां आसात. आमकां ती हरयाक रितीन कुमो करची जावन आसात. हांगासर ह्या फेस्ताक तांची विशेश सेवा लितूची तयार करूंक, आल्तार डेकोरेशन करूंक, आल्तार सेवकांक मार्गदर्शन दिवंक आनी इतर संगतींनी तांणी सदांच आमकां कुमो करची जावन आसात. कालची कालस हांगासर फुलां तुमी पळयतात तें पळोवन एक घडी तुमी मूग दितात न्ही गे कालें म्हूण. पूण ती सोमाकन दवरची जाल्यार अर्दो दीस तांकां लागला. त्या देखून उबे राबोन तांणी तिची सेवा केल्या. सिस्टर्स तुमचो उपकार हांव बावडटां. आमचे फिरगजेक तुमी तुमची सेवा सदांच आमी उडास दवरता आनी तुमचे पासून आमी मागता. ह्या फेस्ताची व्हडली जबाबदार आसा. ही जबाबदार आमी मिटींग करून ती वांटून आमी दिल्या. आनी ताचे सगळे मेलविचारान पळोवचे आमचे फिरगजेचो गौळीक मंडळचो उपाध्यक्ष श्रीमान राजेश डिसोजा पालेंग्री आनी कार्यदर्शी श्रीमती संध्या लिडिया डिसोजा. तांकां सगळ्यांक वयसून काण गेल्लें. हांव भितरच म्हज्या कुडान बसोन पुरा मांडावळकर नासलो. त्या देखून कितें जाय तांणी वेवस्था केल्या. त्या देखून तांचो हांव उपकार बावडटां. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आमकां 13 वाडे आसात. 13 वाड्यांत समर्थ 13 गुरकार आसात. सगळी जबाबदारी वाड्यांत ते करतात. कितें तांकां संदेश धाडटा आसतना त्या प्रमाणे तांचे मांडावळ मुखेलपण आसले सेवा आसले गुरकार देवान आमकां दिल्यात. तांच्या बऱ्या मनाक आनी ह्या फेस्ताक तांचो वांटो विशेश जावन आसा. तांचो उपकार हांव बावडटां. वाड्यांत प्रतिनिधी आसात. गुरकार संघाता सदांच हात दिवन वावर करतात. तांचोय उपकार हांव बावडटां. आमकां मस्तो खर्च आसा म्हळ्यार तुमी जाणात. त्या देखून ह्या खर्चाक मस्तो स्पॉन्सर्स प्रयोजक आमकां मेळ्ळ्यात. आमी अशें सांगल्या तक्षण आमकां मोरया मायेच्या मोगान म्हणलें बरी तांणी मस्त दान दिलां. ह्या सकट स्पॉन्सरांक आमी वाती दिल्यात जाल्यारय तांचो उपकार हांव बावडटां. तशेंच मोडदोम मोरया माये ते मस्त भोक्त आसा वेलंकणी माये ते. त्या देखून जायत्यांनी मोडदोम दिल्यात. एकल्याक वाचूंक कश्ट जाता म्हणून 2000 वाचला. पळया कितलो वेळ काडलो जाल्यारय तुमचें बरें म्हण थंयसर आसा. तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमचें क्वायर
फेस्ता परबेक आनी विशेष आचरणाक सदांच तयार आसा. जायती दिसांची तयारी करून आज भोव आपोरबायेचें कुवायर ताणें केलां. सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. वाजत वाजयल्यांक आनी गायन केल्ल्यांक ती सायबीण माई तुमकां आशिर्वाद दिवं दी. आज लितुर्जी भोव आपोरबायेन चलोवन व्हेल्या. वाचपा परती प्रार्थना आनी इतर सगळ भोव आपोरबायेन जाला. तांचो उपकार हांव बावडटा. आमचे आल्तार सेवक चेरके भुरगे आनी चेडवां भुरगीं चोरोक्को त्या देखून तांचोय उपकार हांव बावडटा. येवकारिस्त मिनिस्टर म्हणटा हो आमी विशेष येवकारिस्ताचे मुनियारी आमकां हर एक आयतारा कुमो करचे. आज तांणी कुमो केला. तुमचो उपकार हांव बावडटा. जायते वॉलंटियर्स आसात. कले म्हणटा ताका स्वयंसेवक. कोणाची नांवां सांगची म्हणून म्हाका गोत्तो ना. कित्याक म्हळ्यार ताणीच म्हळां आमी सेवा करचे, आमी नांवां आमकां नाकात म्हणून. त्या देखून सगळे कार्यक्रम आमच्या स्वयंसेवकांनी केला. तांकां बेज्या आमी दिल्यात. त्या देखून हांव उल्लेख थोडे करता. तितलेंच जेवणाची वेवस्था व्हडलें काम ते वेवस्था करीचे, वस्तू हाडीचे, मांडवळ करीचे, हाका वावर केल्ले. तशेंच सायबिणीक थंयसर फुलां मांडल्यात. सांजेर सगळो दीस आनी रात थंयसर ते फुलांचें काम केलां. एनावन्समेंट थंयसर करतात. तशेंच इन्विटेशनां फ्लॅक्स तें करूंक मुखेलपणू. सावंडो, शमियाना, चेरां, ऑनलायन बँड, इतर जायत्यो संगती आसात. आमचे वॉलंटियर्स व्हडले एका मिलिटरी बरी तांचो वावर ते करन आसात. सगळ्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तांकां ताळयो भेटया आमी मोगाचो. पुराय तरा ह्या सोनवारा दीस आमची इगर्ज वाठार नितळ करूंक, डेकोरेशन घालूंक, लितूची प्रॅक्टीस करूंक म्हणून सकाळीं 7:30 हांव दनपार म्हणसर हांगासर वावर केला. वाड्याच्या जायती आनी फिरगज गोळीक मंडळी आनी वाड्याकारां तांचोय हांव उपकार बावडटां. आमची पुरशांवार सगळीच सत्र्यो धरूंक आमची लिजनाची सांदे आमकां हर एका फावटी सबाय चडयतात. बरें युनिफॉर्म तांणी घाला आनी सबीत कलरफूल सत्र्यो तांणी दिल्यात. आमच्या पुरशावाक सबाय तांणी चडयल्या. त्या देखून तांचो उपकार हांव बावडटां. आमचे संघ संस्थे आसात. तांचे मुखेली कितें तांकां वावर दिला तो सगळो वावर ते करतेत आसात. आमचे ऑफिस स्टाफ आसा. आमकां कुमो करची. तशेंच आज तांणी थंयसर हेल्प डेस्क थंयसर बसोवन सेवा दिल्या. हर एक आयतार बी सेवा दितात. तांचोय उपकार बावडटा आसतना आमच्या घरा आमकां सांबाळचे आसात. त्या देखून तांचोय उपकार हांव बावडटां. काल सांजेर रांदवई कले म्हणटात सुटी करूंक हर एका वाड्यांत 10 जाणां सांगल्लीं. मस्त जाणां येवन थंयसर तांचो वावर तांणी केला. हांव एक 6 वरार वचोन मागणें केलें. उपरांत 9:30 वरार म्हाका थंयसर जेवण रेडी जाता. जेवंक या म्हणटाना पुरा काम करून पुरा घरा गेल्यात. म्हळ्यार तितले बेगीन तांणी काम केलां. तितलो जण ते आयल्यात. हें बरें म्हूण. आज हें जेवण वाडूंक आसा न्ही तें कश्टाचें काम. त्या देखून 6 वाड्याच्या गुरकारांनी मुखेलपण काण गेलां. 6 वाडे हें काम करता आसतना उरले 6 वाडे नितळ करूंक आसा. त्या देखून तें काम करतले. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. पार्किंग सगळी वेवस्था ISOM सांदेनी काण गेल्या. तांचो उपकार हांव बावडटां. आंगोडाची वाती थंयसर दिवंक त्यो पेटोवंक ती सेवा थंयसर करता. तांचो उपकार हांव बावडटां. तशेंच आमकां वेलांकडी मायेची इमाज थंयसर भायर वाती पेटोवचे कडेन जाय म्हणून आमच्या मिटिंगार जाल्ल्या वेळार थंयसर आमी वेलांकडींत वचून हाडटा म्हणाले. जायत म्हळें ही फिरगजेक संबंद जाल्ली. त्या देखून आमची जायची कोण एकल्यान दिवची नाका म्हणून. आनी ताचें मुखेलपण काण घेवन ती हाडल्या. राजेश डिसोजा गुरकार फावोर, गॉडविन लोबो फिरगज गोळीक मंडळी वरकाडी दुसरो वडो आनी जॉस्ली नलिंगी ह्या तेगांनी ती इमाज थंय थावन हांगासर हाडल्या. 3 फिटीची जडायची. तांच्या बऱ्या मनाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तांचें नांव मात्र हांवें काडलें. कित्याक म्हळ्यार पयलें हाडल्ल्यांचें नांव काडलां. त्या देखून तांचें नांव हांवें काडलें. सकड फिरगज घरांक हांव देव बरें करूं म्हणाचें हांवें सांगलें मागा म्हणून. हें कार्य बरें जावंक मागा. तांचें मागणें भोवशा येदोळ म्हणसर आपुरबायचें कार्य जालां. मस्त सेवा आमची फिरगजकार दितात. आज हांगासर विकार जरल आसा. कंडी जावन ते वचून बी साहेबाक सांगतले अशें जालां म्हणून पाद्र्या बसात. त्या देखून कितें हांगासर हांवें पळयलां तें हांवें सांगचें. विशेश सेवा आमची फिरगजकारां ह्या फिरगजेक दितात म्हणलें सत तें कंडी जावन सत जावन आसा. एक
बोगड म्हाका कितें बोगता गे म्हळ्यार हांगासर वेले कडेन एक विशेष बोगत आसा. तुमी दिल्लें दानच हाका कारण दोबळी धाकटीं सयत दान दितात. आनी दान दितना तांकां एक तरोसो संतोश आनी कापडां सायबिणी कापडां दिवची एक हांगासर रिवाज आसा. हांगा वेलांकणी आसले बरी 2,000 आमी कापडां काण घेना ते पयशे काण घेता पूण एक आंगवण करची सायबिणी थंय. आनी मस्तणे म्हाका सांगलें आमकां भलायकी मेळ्ळ्या म्हणून. क्रिस्तांव मात न्ही अक्रिस्तांवां सयत येवन हांगासर वाती पेटयतात आनी सायबिणी कडेन मागतात. एका तराचें आकर्शण हांगासर आसा. भोवशा मुखार एक एक यात्रीक एकाले म्हणटात एक हें केंद्र पुण्यक्षेत्राचें एक केंद्र जावचें लक्षण म्हाका हांगासर दिसतात. सगळ्या वारड्याकच आमची सायबीण आकर्शीत करता म्हळ्यार तिचे तें आकर्शीत करची सकत आसा म्हण जाली न्ही. त्या देखून हे पुण्यक्षेत्र आनीक वाडोवं दी आनी जायत्यांक बरें करूं दी म्हणो हांव मागतां आनी तिची बेसाब आमकां फोव केल्ल्याक तिका अर्गां पाटयता. हे मीस जाल्या उपरांत कातोलीक सभा आयस्क्रीम आनी हावजी आसा करता. ISOM लकी ड्रॉ आनी पेप्सी केज ते खेळ आसा करता. तुमी तांकां सहकार दिवचें. आज 3,000 लोकांक जेवण तयार केलां. 3,000 लोकांक ते रांदवेचें जेवण. ते देखून तुमी तातूंत बरें करून वांटिली जायचे म्हणून हांव विनंती करता. सैऱ्यांक पयलें अवकाश दिया उपरांत आमी ते जेवचें. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಂತ 2 ಶಬ್ದ ನಾವು सांगता. ಪ್ರಿಯ ಕ್ರೈಸ್ತೇತರ ಬಂಧುಗಳೇ, ವೆಲ್ಲಂಕಣಿ ಮಾತೆಯ ಹಬ್ಬ ಒಂದು ಧರ್ಮಾತೀತ ಹಬ್ಬ. ವೆಲ್ಲಂಕಣಿ ಮಾತೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮೀಯರಿಗಿದೆ. ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿವಿಧ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಅವರಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತೇವೆ. ಅವರನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಮಾತೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕು. ಅದುವೇ ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಅದನ್ನು ಪಡೆದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಗೂ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತೆಯ ಈ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ವೆಲ್ಲಂಕಣಿ ಮಾತೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಹರಸಲಿ, ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಿ, ಮಕ್ಕಳ ಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲದ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಭಾಗ್ಯ ಕರುಣಿಸಲಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಲೆಂದು ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಆಗಲೆಂದು ನಮ್ಮ ಬಯಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಬಲಿಪೂಜೆಯ ನಂತರ ಮೊಂಬತ್ತಿ ಉರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಹರಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಣಿಕೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ನೀಡುವರು. ವೆಲ್ಲಂಕಣಿ ಮಾತೆಯ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸಹಭೋಜನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶುದ್ಧ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಊಟವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರು ಮಿಯಾ ಪದವ್ ಇವರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾವುಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಬೇಕೆಂದು ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ವೆಲ್ಲಂಕಣಿ ಮಾತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾತೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯದ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. आयताराक संबंधल्यो 2-3 कळोवण्यो. पोरच्या आयतारा दीस समजली काणीक 11,448 येवच्या आयतारा दीस दोतोनीचो दीस. त्या दीस मीस 8 वरार उपरांत दोतोनीच्या दिसाचे संभ्रम आसतले. लितूची दोतोनीची भुरगीं चलोवन व्हरतात. त्या दीस ते कार्यक्रम जाल्या उपरांत क्रिस्म काणूच्या भुरग्यांक आमी बूक दिता. कोणाक क्रिस्म जाय त्या दीस ताणीं येसय तांकां बूक दिता. बूक दिता आसतना इल्लें मार्गदर्शनय दिता. तें मार्गदर्शन मागीर ताणीं घरा बसून तयार करून येवचें. एका बुकाक 50 रुपये जातात. ते पयशे ताणीं हाडचे. बुधवारा दीस सिंधूचो बुधवार आनी त्या दीस सकाळीं 8 वरार एक मीस. शुक्रारा दीस कुर्सा वाट आसा मिसाचेर. फाल्यां सोमार जशें सोनवारा दीस तुमी व्हड संख्यान येवन हांगासर नितळे केल्या तशेंच फाल्यां सकाळीं 8 वरार
नितळें करूंक आसा दया करून येया हें काम आमी सांगाता करया. फाल्यां आमकां वारड्यांत मिटींग आसा त्या देखून हांव मिटिंगाक वचूंक आसतलें म्हाका. हें मीस जाल्या उपरांत हेल्प डेस्क भायर आसा थंयसर तुमकां मोडतोम मिसां दिवंक अवकाश आसा. फाल्यां न्ही आज फेस्तोचो दीस. आज सांजेर 6 वरार कातोलीक सभा तर्फेन भोव अपुरबायेचें कार्यक्रम आसा. प्रतिभा पुरस्कार, सांस्कृतीक कार्यक्रम आनी तुळू हास्यमय नाटक आसा. हाका तुमी येवंक जाय आनी तांकां प्रोत्साहन दिया, संतोशान वांटिली जाया. आतां मीस जाल्लेंच आमी फादऱ्या मात्र भायर वचून थंयसर नोवेन करतावो. नोवेन जाल्या उपरांत आयचें कार्य संपता. तुमकां सगळ्यांक परत देव बरें करूं. मोगाच्या न्हू आमकां सगळ्यांक विगार बापानी बरें फेस्त मागलां देव बरें करूं म्हणलां. एक फिरगज कुटां बांदून हाडच्याक आनी फिरगजेन विविध चटवटको वेवस्थितान मांडून हाडच्याक विगाराचो पात्र वर्तो आसा. विगारान सांगलें सगळें तांणी जबाबदारी दिल्लें केलां म्हणून. पूण विगाराची जबाबदारी आनी एक आसता. सगळ्यांक जबाबदारी वांटून दिवची, ती सारक्या जावच्या रितीर मांडावळ करची. आनी हें भोव सूक्ष्म तरान सूक्त तरान विगार मानदी पाऊल सिक्वेरा ताणें केलां. ह्या संदर्भी हांगासर आशिल्ल्या सोयऱ्या याजकां आनी सैऱ्यां तर्फेन विगाराक आनी वरकाडी जेजूच्या पवित्र काळजाच्या फिरगजेच्या फिरगजगारांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी एक बरें फेस्त मागता. वेलांकाडी माय आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालून दी म्हणून आमचें मागणें आनी आशा जावन आसा. पलंकणी भलायके मायक नोवेन हे भोव नितळी आमकां भोव भगवंत त्रिंदादीन जेजूचे भोव निर्मळ आवय जावंक ससाणतावन तुका विसरून काडली. देवपताक तूं गर्बी समावचे वेळी आनी तुजे निर्मळ कुशींत 9 म्हयने ताका भोंवचे वेळी तुका भोगल्या अदीक वर्ते आनंदाचो उगडास करूंक तूं म्हाका फावो कर. म्हज्या मागण्याच्या उर्बेन तोच आनंद परत्यान तुका दिवंक वा तो आनीक चड वाडोवंक हांव भोव सडत रेखतां. हे दुखेस्तांचे भोव मोगाळी माये तुज्या आनंदाचो भक्तीन उगडास करतल्यांक तुवें बसयलां तो प्रत्येक आदार हे म्हजे गरजेन तूं म्हाका पाठय. तुज्या देवपदाचे अपरिमीत काकुळतेचेर पात येवन आनी आमी मागिल्लें आमकां मेळटलें म्हणल्यार बसवण्याचेर भरवसून आनी तुज्या बळवंत ससायेच्या आदारार होंदवून भोव खालतेपणी हांव तुज्या लागीं परातां. हे म्हजे गरजेंत म्हजे बसोत विनाती कर. देवाचे भगवंत कुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळाशे कर. न्ही तर म्हाका अदीक गरज आसचे उपकार मेळाशे कर म्हण ह्या नोवेनांत हांव तुज्या लागीं परातून मागतां. एक घडी बरो आमची त्या सभा आमच्या मोती खाडया फाटल्या 3 दिसांनी त्रितुमे वेळार आयिल्ली त्या सभा ह्या परी आसात.
घरां बांदूंक कुमोवंक आनी रीण फाटीं मेळोवंक उदक मेळोवंक घरांत शांती समाधान मेळोवंक कामाचे अवकाश मेळोवंक भुरग्याचें देणें मेळोवंक परगांवान कामाक अवकाश मेळोवंक घरांत मनस्ताप आसले पयस सरोवंक शेजारा मदें बरो संबंद आसूंक कुडीच्या भलायके खातीर जायत्यांनी मागलां विविध पिडा तांकां दोस्ता थोड्या आस्पत्रेंत आसात उतर प्रायक पावुरलीं आसात तांकां बरी सेवा मेळचे पासत मागोवंक सांगलां भुरग्यां पासत मागोवंक सांगलां इस्कालाची परीक्षा आसा SSLC PUC ह्या सक्कड भुरग्यां पासत ते समासात आमच्या शिकून जाल्ल्या तरणाट्यांक कामाचे अवकाश पासत मागोवंक सांगलां देवा पुण्या पासत मागोवंक सांगलां आमच्या फिरगजेंतल्या सेवा दिल्ल्या याजक धर्मीक बाबांनी भयणी पासत मागोवंक सांगलां आनी प्रत्येक सावणो आयचें कार्य आतां मुखार जेवणाचें कार्य आसा सगळ्यांक जेवण जाय पुरतें फावो जावं दी म्हणून आमी मागया हांगासर आमचे विकार जनरल आसात BC जबाबदारी गोळी पापा सांगाता ते वांटून आसात व्हडली जबाबदारी तांणी हाती घेतल्या ती जबाबदारी लोकांच्या बऱ्यापणा पासत जारी करूंक तांकां देव कृपेन भरून दी म्हूण आमी मागया आमची खासगी प्रार्थना आमी सम्या मुखार दवरया तुज्या मानाक फात मध्यस्थ घेताय म्हाका आसची वक्ती पातयेंनी उतारूंक हांव खुशी वता तुजो देवीक पूत तुजे खुशी आसता बीन काळजान पेटयल्या साईबाबा मोगा आनी आनंदाच्या मानाक हांव तुजे लागीं परातून मागतां खाणगे म्हूण हें म्हजें मागणें आनी ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां म्हज्या काळजाच्या अत्रेक नमान मरिये कृपेन बरोवले सुमे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जे तुजें जेजू भगवती बरी देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती करता आमच्या मरणाच्या कळीन आमे नमान मरिये कृपेन बरोवले सुमे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जे तुजें जेजू भगवंती मोरये देवाचे माये आमा पापया खातीर विनंती करता आमच्या मरणाच्या कळीन आमे नमान मरिये कृपेन बरोवले सुमे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जे तुजें जेजू भगवंती मोरये देवाचे माये आमा पापया खातीर विनंती करता आमच्या मरणाच्या कळीन आमे ये देवाचे माये खाणगे हे म्हजे प्रणाम कबरी हरबडव्यान पयल्या फावटी वर्त्या मोगान आनी भक्तीन खुरपेन भरलेले म्हणल्यार प्रणामाक मेळोवन तुज्या सर्गीच्या आनंदाच्या कुरोवांत सबार परजळीक मोतयां ते जावं दी म्हूण हांव कशी व्हरतां आनी ह्या संवसाराच्या अंत पर्यंत ती परजळांत वाडोव दी म्हूण आत्रेकतां हे दुखेस्ताचे बुजावणे देवा सोपूत मनीस जाताना तुका भोगल्या वर्त्या आनंदा खातीर हांव तुजे लागीं परातून मागतां तुजे पदवेदार मजदस्तिके मारिफात जोड दी म्हूण हांवें तुजे लागीं मागिल्ल्यो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां तुज्या मानाक येदोळ पर्यंत मनशांनी केली बरी तुज्या मोगान काळीज पेटयल्लें ह्या मोगा पासत भोव खालतेपणी हांव तुज्या लागीं परातून मागतां आयक म्हूण म्हजी खालती मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचे उपकार आमेन Thank you, Mr. Mohammed Sonia.
Namo
केले वेलांगणी मायाच्या मजतीन ह्या फिरकेचेर पडलेल्या सर बेसामा खातीर अर्गां दित आसतना आज संभ्रमच्या वेद अवॉर्ड फेस्टस एक मांडवाल असतले हात तुमचे उदक म्हणजे उंच कुशीक आसा तर तें तुम्ही थंयसर हात तुमचे जेवण जाले उपरांत तुमची हातात असले ते प्लेट थंयसर हांगासर दवरचे नाका म्हणजे आमच्या उंच कुशीक थंयसर हात तुमचे उदक आसा थंयसर तुमी थंयसर प्लेट जागो आसा तुमचे कितें जेवणाचे कितें उरला थंयसर कॅन आसा ताका घालात ताचे उपरांत तुमची प्लेट आसा थंयसर प्लास्टीक दवरला त्या प्लास्टीक घालच्याक विनंती करता एका पूर्वेची जेवण मांडवाल आमच्या फिरकस गौरी परिषदेचं सर्व आमच्या फिरकस घराण्यास केला दयकन तुम्ही ददृश्यपण जेवण स्वीकार करच्याक विनंती आसा आता वेळ जेवणाचो आरंभ जाता Pemirsa, buktikan harus melakukan masa ini majalah kita karena तुम्ही ते सर्व उमंगान घेण्यात आहात आणि एकी माझं ते सर्व आम्ही असा केला वादी भेटवच्या लागी दरम्यान ते सर्व आमका सहकार दिजे म्हणून विनंती करता ते सर्व पुढे भेटव जातात त्या देखून तुम्ही आमच्या लागी सहकार दिजे म्हणून तुमच्या लागी विनंती करता प्लीज सर पाच प्रकार दोन राष्ट्र
शिकोंडारा तूं ये सत उखंधारून आमकां शिकय सत शिकोंडारा तूं ये सत उखंधारून आमकां शिकय जेजू तुझे दर्शन दे आमच्या काळजाने विडार कर जेजू तुझे दर्शन दे आमच्या काळजाने विडार कर सागोरा तूं ये पेल्याक भगसूंक करपाला बर भगसाण्या सागोरा तूं ये पेल्याक भगसूंक करपाला बर भलायकी दातारा अज्ञाची भलायकी दे भलायकी दातारा तूं ये कोणी अज्ञाची भलायकी दे जेजू तुझे दर्शन दे आमच्या काळजाने विडार कर जेजू तुझे दर्शन दे आमच्या काळजाने विडार कर थांबणारा तूं ये कोणी अज्ञाची भूक थांबय भूक थांबणारा तूं ये कोणी अज्ञाची भूक थांबय कृपे सागोरा करपेन आमकां मेटय कृपे सागोरा तूं ये दैवीक कृपेन आमकां मेटय जेजू तुझे दर्शन दे आमच्या काळजाने विडार कर जेजू तुझे दर्शन दे आमच्या काळजाने विडार कर
त्या संतोषान उल्हासान भरून आम्ही आयल्या या मंदिरात बापा सर्वच तुका आमची भोगून भेटयता अर्गा बलिदान त्या संतोषान उल्हासान भरून आम्ही आयल्या या मंदिरात बापा सर्वच तुका आमची भोगून भेटयता अर्गा देवाना काफावो केल्लो होदीस ताका जावं स्तुती सन्मान मोगामय पासान भरलोलो होदीस खुशी जाता आमचे तन मन सर्गीताळे मेळून मधुर गीतां गावून सर्गीताळे मेळून मधुर गीतां गावून तुका करता बापा प्रणाम त्या संतोषान उल्हासान भरून आम्ही आयल्या या मंदिरात बापा सर्वच तुका आमचे भोगून भेटयता अर्गा तुवें केल्ल्या सर्व उपकारा खातीर काळजांत अर्गा पाठयता तुज्या दैवीक गुणगुण मोगा खातीर आमचे जिवीत सगळे बासयता तुजो मोग नियाळून तुजी कृपा घेवून तुजो मोग नियाळून तुजी कृपा घेवून नवे जिवीत बाबा आशिता त्या संतोषान उल्हासान भरून आम्ही आयल्या या मंदिरात बापा सर्वच तुका आमची भोगून भेटयता अर्गा बलिदान त्या संतोषान उल्हासान भरून आम्ही आयल्या या मंदिरात बापा सर्वच तुका आमचे भोगून भेटयता जणाएंगे तू मोरिये तुझो पूत कितलो तो संसाराची दिवच्या ताणे केलो आपणा कालतो जिविताक सुशेग तो दिता कुरपेचे जर तो वाळयता ताच्या उतरांनी सासणी जिवीत लावता जणांगे तू मोरिये तुझो पूत कितलो वरतो संसाराची दिवच्याक ताणे केलो आपणा कालतो जिविताक सुशेग तो दिता कुरपेचे जर तो वाळयता ताच्या उतरांनी सासणी जिवीत लावता
पाप्याची मोन तो वडता गरम्याचा हंकार तो मोडता कष्टानी दुःखानी सांगाता शेता सदांच तो रावता पाप्याचे मोल तो मोडता गरव्याचा हंकार तो मोडता कष्टानी दुःखानी सांगाता शेतात सदाच तो रावता सांबळ दर्या एकाच उतरान शांत तो करता जाणांगी तू मोरये तुझं पूत कितलो वरतो संसार जीव दिवच्याक ताणे केलो आपला काढतो जिविताक सुशेग तो दिता कुरपेचे जर तो वाडयता ताच्या उतरांनी सासणी जिवीक लागता आणि कोण मनीस जवान थंयसर बाकी आसा जाल्यार दयकरून थंयसर कावंटर लागीं वचून जवान स्विकार करपाक विनंती करता. थंयसर कावंटर खाली आसात. कोण जेवणाक बाकी आसात दयकरून थंयसर वचून जवान स्विकार तुमच्या लागीं आसच्या अमोल वस्तूंची दयकरून तुम्ही सत्राय देयात. मोबाईल पर्स बंगार इत्यादी असे सत्राई तुम्ही थंयसर घेवच्याक आमी खालची विनंती करता. मगर भक्ती करा हांगा सगळे स्टेजचे कुशीन जेवतले विनंती आसा. तुमचे हातूंचे व्यवस्थेची उदकाची व्यवस्था हांगासर मुख्य कुशीन आसा. दयकरून तुम्ही थंयसर हातूंच्या विनंती आसा. खंयच्याय कारणाक कार्यक्रम आसा त्या कुशीन येवंक अवकाश आसना. दयकरून तुमचे प्लेट आसात थंयसर आमचे माडाच्या त्या हिट्टा लागीं केला. थंयसर वेस्ट घालच्याक एक थंयसर टब्ब आसा. ताच्या उपरांत प्लेट घालच्याक थंयसर पोती आसात त्या बॅगाक घालच्याक आमी विनंती करते आसा. येदोलो स्वभाव वर्त रितीन तुमचो सहकार आसा. नितला एक चड सहकार दिवच्याक आमी परत परत तुमचे लागीं विनंती करते आसा. जेवणा उपरांत तुमकां थंयसर
वारण आसा तशेंच वळीक आसा दयेकन स्वीकार करचे तशेंच जेवणा उपरांत थाक आसा दयेकन तुमी स्वीकार करच्याक कॅथोलिक सभा वर्काडी गटाक आयच्या बेस्ता संदर्भी आ संजेर 6 वरांक वेळार हांगासर सांस्कृतिक सांज आरंभ करतले ह्या कार्यांत तुमकां समेस्ताक भाग घेवच्याक कॅथोलिक सभा वर्काडी गटाका तर्फेन आमी तुमकां उलो मारता संजेर भोव अपुरबायेचें एक नाटक आसतलें आले बुडयेरगे म्हणल्यार एक अपुरबायेचें नाटक हांगासर सादर जावचें आसा त्या नाटकात तुम्ही भाग घेवच्याक विनंती करता वेस्ट मॅनेजमेंट हाच्या टीमाच्या संध्याकाळी एक विनंती दयकरन थंयसर फुल्ल जाल्ल्यो पोती दयकरन पॅक करून सायडीक दवरच्याक विनंती आनी तशेंच थंयसर एम्प्टी प्लास्टीक परत्यान थंयसर दवरूंक एक कालती विनंती आसा तशेंच थंयसर पियोनचे थोड्या कावंटरांनी खाली जाला म्हणून हांगासर खबर आयल्या त्या देखून त्या खाली जाल्ल्या फिल्टराक थंयसर उदकाचे फिल्टर दवरच्याक वॉलंटियर्स कडेन कालती विनंती करना आसा जेवणाची काउंटरां येदुळसो भोव प्रमाण जाती आसात कालीर वाड्याचो गुरकार मानेस्त विन्सेंट डिसोजा तशेंच नाडेबेर वाड्याचो गुरकार मानेस्त अनिल डिसोजा तिम्मामूर दुसऱ्या वाड्याचो गुरकार मानेस्त अशोक डिसोजा कोडलामोगर वाड्याचे गुरकार मानेस्त वायलेट डिसोजा तशेंच कलिमंजा वाड्याचो गुरकार मानेस प्रकाश मोंतेरो तशेंच बोरकला वाड्याचो गुरकार मानेस नवीन डिसोजा हांच्या मुखेलपणाकार थंयसर 6 काउंटरांनी जेवणाची वेवस्था आसा दयेकन जेवण स्वीकार करच्याक विनंती आसा ಭಕ್ತ ಪಾಣಿಗಳೇ ಯಾರಾದರೂ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ थंयसर वाती पेटोवच्या लागीं अशा भक्तिका लागीं एक विनंती आसा दयकरन थंयसर रावून उलयनाकात थंयसर वाती पेटोवंक वेताल्यांक अडखळ जाता आसा त्या देखून दयकरन थंयच्यान इल्ले मुखार सरचे तुमी आनी वाती पेटोवंक वेताल्यांक थंयसर वाती पेटोवंक अवकाश करून दियात वॉलंटियर्स थंयसर तुमच्या गमनाक वाती पेटोवचे कडेन आसल्या लोकांक इल्ले सायडीक धाडात थंयसर वाती पेटोवंक अवकाश करून दियात तशेंच हांगासर ताक आसल्या काउंटरा कडेन दयकन थंयसर आसल्या भक्तिका कडेन विनंती तुमी थंयसर ताक कांगोवन मुखार वचात इतर भक्तिकांक ताक घेवंक अवकाश करून दियात जर कोण मनीस जेवणाक बाकी आसा जाल्यार थंयसर खाली आसात जेवण स्वीकार करच्याक कालची विनंती आसा हांगासर स्टेजीच्या सायडीक आसचे काउंटर खाली वाड्याचे काउंटर थंयसर खाली आसा थंयसर तुमी वचून जेवण स्वीकार करच्याक कालची विनंती करता थंयसर वाती पेटोवचे कडेन दयकन थंयसर भक्तिकांक वाती पेटोवंक अवकाश करून दियात थंयसर रावन उलयनाकात दयकन थंयसर वाट करून दिया तशेंच हांगासर ताक वाटेकच्या जाग्यार आसच्या भक्तिकांनी थंयसर वाट सोडून दिया इतर भक्तिकांक थंयसर ताक घेवंक अवकाश करून दियात स्वयंसेवक दयकन थंयसर वचून आमकां ताका दिवच्याक तुमचे लागीं कालची विनंती करता
देवाच्या भक्तिकानो हांगासर एक पवित्र जागो जाल्ल्या देखून हांगासर आमी नितळाय सांबाळूंक आसा त्या देखून जेवण जाल्या उपरांत तुमची प्लेट आदायकन हांगासर माडा मुलांत उडय नाकात थंयसर प्लेट घालूंक आमी शापाची व्यवस्था तशेंच वेस्ट बॅगाची व्यवस्था केल्या देखून थंयसर तुमी प्लेट्यो त्या वेस्ट बॅगाक घालून आमकां साका दिवच्याक विनंती करनासा तशेंच हात धुवच्या उदकाची वेवस्था थंयसर टॅपाची वेवस्था आमी केल्यात थंयसर तुमी हात धुवच्याक विनंती आसा मोगचनो हांगासर जेवण जाल्ल्या उपरांत आईस्क्रीम आसा आईस्क्रीम हांगासर गेटी भितर ना भायर
सांगाता शेता सदांच तो रावता वाक्याचे मोल तो मोडता गर्वाचा हंकार तो मोडता कष्टाने दुःखाने सांगाता शेता सदांच तो रावता सांबळ दर्या एकाच उतरान शांत तो करता जाणांगी तू मोरये तुझं पूत कितलो वरतो संसारा जीव दिवच्याक ताणे केलो आपणा काढतो जिविताक सुशेग तो दिता कुरपेची जर तो वाळयता ताच्या उतरांनी सासणी जिवीत लावता द्वेषाच्या काळजान मोग पडता अशुद्धज्ञ सोनास करता सलवून करगून उलो मारताना आधार तो जाता द्वेषाच्या काळजात मोग पडता अशुद्धज्ञाचो नाश करता सलवून करगून मुलो मारताना आधार तो जाता मेलेल्या कुडी जीवान भरून प्रजाप तो करता जणांगी तू मोरिये तुझं पूत कितलो वरतो संसारा जीव दिवच्या ताणे केलो आपणा कालतो जिविताक सुशेग तो दिता कुरपेची जर तो वाळयता ताच्या उतरांनी सासणी जिवीत लावता जाणांगी तू मोरये तुझं पूत कितलो वरतो संसारा जीव दिवच्याक ताणे केलो आपणा काढतो जिविताक सुशेग तो दिता कुरपेची जर तो वाळयता ताच्या उतरांनी सासणी जिवीत लावता